कटिंग घालून घातले पड पडटा न्हू आम्ही ते म्हणना आता पळय ग्राउंड कंप्लीट झाला तुम्ही तो जानेवारी आता तुवें घालूंकूच पडटलो जानेवारीन ग्राउंड कंप्लीट जाता 2 महिने मागल्या म्हणतात 2 जानेवारी कंप्लीट समज झालो ग्राउंड मागीर तुम्ही म्हणटले परत रिटर्निंग वाला जाल्यार पीडब्ल्यू परत काम चालू असले म्हणतोय मागीर खेळटा कशें अरे मागीर तेच म्हणटा न्हू तेच म्हणटा मार तूं दमदार ग्राउंड तूं कसोच करना कितें करतले तूं ग्राउंड कसोच करना तूं ग्राउंड कसोच करना तूं सगळ्यात अशें हेवी चिंता मरे पडटा आम्ही करचे ना म्हणून कापलेकडे तर तुम्ही कापरू ना तुम्ही कापला मरते कापलेकडे तर पीडब्ल्यू कापला कॉन्ट्रॅक्टरान कापला हय तेणी कापला ते दमदार पयलीं सांगलें लेटर पयलीं करपा आसलें तुवें दमदार हांव सांग तुका तो आनी तो म्हाजें लेटर म्हाका पावसा सरपंच कटिंग केलें ते कटिंग केला पळय ते पीडब्ल्यूडीन केला म्हणटा तूं पीडब्ल्यू मेंबर आता खबर ना मारते मोगी रावते वारून जेन्ना तेंची मशिनरी येता तेन्ना तुका लेटर करतात आमी लेटर करताय पंचायत तुका खबरच ना मार तुका कोणी कापलं ते सांग मारतय आमकां ते तुम्ही करता ते कांयच खबर ना जेन्ना पळय जेन्ना नाका आसतना ती रिटेनिंग वॉल्डांनी तूं सरपंच म्हणतोय रिटेनिंग वॉल्डांनी पण इतलो दमदार तूं सरपंच म्हण तुका खबर ना ते करा मरे आता ग्राउंडाचे आनी हेजे म्हाका हे लागून उबर हांव सांग मार थंय तुका पयलीं सांगला पीडब्ल्यून केला म्हणून सांग मार तूं अरे पीडब्ल्यूडीन कट केला म्हणून तुमकां कशें कळ्ळें मेन तुमकां कशें कळ्ळें पीडब्ल्यूडीन कट केला म्हणून ग्राउंडाचे होय तुका कापा कोण सांगला तेणी सांगलं का अरे आम्ही तशें म्हणटा म्हणटा पॉयंट अरे त्या घरांत वरा तेका पीडब्ल्यूडीन कट करता म्हणटा पीडब्ल्यूडीन कट केला तुमकां कशें कळ्ळें काय म्हणटा तुमकां कशें कळ्ळें हांवें कट केला हांवें कट करूंक शकता तुम्ही कंप्लेन केला मरे अरे वगैरे वचलो पंचायत वगैरे रावता थंय त्या पंचायत मध्ये हे करतालो तूं तुमकां म्हणजे पडलें ना पंचायतीचे पडलें ना काय जाल्ला तुका पंचायत पडलें ना तुका पडलेंच ना काय जाल्ला ते म्हणटा अरे तुम्ही कशें उलयता मरे अशें उलयता म्हणून तुमी कांयच पडलें ना थंय कोणी येतलो कटिंग करतलो थंय वयतलो मरे कटिंग केल्यार वयता मरे तो खंयच्या वयर रस्तो वयता खबर आहा न्हू दामोदर सरपंच हे लक्षांत धर मात्र मात्र एकच ऐकाय ऐकून घ्या भाऊ ऐकून घ्या विषय भाऊ विषय घेतलो त्या विषयाक अटॅच करतो तो त्याका खंयचोय विषय खंय अटॅच करपाक नाही काय खबरच ना काय खबरच ना तुका मारताय अजेंडा प्रमाणे मीटिंग करूया डिस्कस करूया आता त्या म्हणटा तो आधी खंय पावलो तेच सांगता सुनील म्हणतो झगडी पेट येतलो हांव कॅमेरा खंय नाका हांगा ग्रामसभा बंद जातली सर्वे करताली गाडी ताका तोरया करपाची येयली प्रायव्हेट गाडी घेवन ग्राउंडा कडेन येयली काल गाडी पीडब्ल्यूडी 5 ऑफिसर आसले सगळे बसले आता ते ग्राउंडाक लागून येयल्ले रस्त्याक लागून कशें चलपाक तुम्ही म्हणटा कांयच खबर ना आमकां खबर ना ते खबर ना अरे तुका मला थंय
गाडी आली ती काल गाडी आली खबर ही तरी खबर तुमकां आसूं जाय बाबा ती गाडी खंय मेळटाली म्हणून सरपंच आता ह्या फुडें तुम्ही परत टेंडर काढपाच्या ग्राउंडाक लागून ग्रामसभेक डिस्कस करिनासतना नो ठराव बरोवन घ्या ग्रामसभेक दिला लास्ट टाइम ना तो परत सांगता तुमकां याद उरना तोच कन्फर्म करपा जाय न्ही आता अरे ग्रामसभेक कितके ठराव बरोवन घे पूण ते काय जायना पंच हांव कितें म्हणटा ना आतां ते ग्राउंडाचेर आतां हें केलें न्ही ते म्हणटकीर आतां ते तुवें कितें सांगलें की हो ग्राउंड आहा पळय न्हू ते जे कितें खल्लीला जे एनक्रोचमेंट जाला ते PWDन केलें म्हणटा तूं डिपार्टमेंटान केला म्हणटा खंयचे वयले आम्ही विचारता एक तू आमी ग्राउंडा खातीर कटींग विचारला ग्राउंडाचे वयर जे आतां भितर सरतना रायट सायडीन एक्स्ट्रीम रायट सायडीन जे पळय कटींग केला पळय इतले कोणी केला कोणी कितले गेला अरे सगळे किलोमीटरच्या फुडल्यातल्यान अशें रायट सायड वयर वयर 3 मिनटां जाताय ती पंचायतीन केला ते परमिशन पंचायतीन कोणा कडल्यान घेतलेले ते घेतला तुवें पर्सनल केला राहू दे शाण्या असं राहू दे पर्सनल केला आनी तेका ते रिटेनिंग वॉल येतली काडची पडटा म्हणजे तेका टेंडर येवचें ना म्हणटा तो तेका प्रॉमिस करता मरे डायरेक्ट सगळ्या लोकांक आनी टेंडर काडचें ना ग्राउंडाक आणि काय काढूय नका काढूय नका ग्राउंडाक रिटेनिंग कोण घालता तर थंय तो घालता थंय सुनील घालता थंय कित्याक पळय आता पळय जेन्ना टेंडर काडचो पडलो मरे प्रपोज केला जाल्यार तो त्यांच्यानी काढू पंचायतीच्या फंडांतल्यान काढून दिवं नाका प्रपोज केला जाल्यार टेंडर चालू झालं ग्राउंडाक काम चालू झालं कितें कटिंग केला आनी थंय आता नाला ग्राउंड जावचोच ना पंचायतीच्या फंडाचे कटिंग केला ते पण पसंत काढून बघा आता टेंडरान नाव ते आम्ही ते फुडले कटिंग आसा पळय ते PWDक आम्ही रिटर्निंग वॉल घालून दिसा केन्ना घालता इतलें सांग तूं म्हाका ते आनी केन्ना काडटले आम्ही प्रपोज केला न्हू आनी जेन्ना सांग म्हाका पळय वयता न्हू थंय घरां आसा लोकांची नंतर ते तेका डांबरीकरण वयतात हा डांबरीकरण आनी तेका रिटेनिंग वॉल जाय पडटली ह्या टिमात जेन्ना ते उदक वयता पळय न्हू तेन्ना तेची गॅरंटी आसना जेन्ना इतली वर्सां जो डोंगर आशिल्लो तेजो एक फातर तो केन्ना पडना आमी तरी खेळटाले ना तेका तुमी रिटेनिंग वॉल घातल्यार आतां ते हे केल्या तेका रिटेनिंग वॉल फातर पडलो सरपंच जावन घेता रिस्क तेजी रिस्क पळय जे काम करता पळय न्हू PWD करतले तेका आमी सांगतले कितें करपाक जाय तें PWD आतां फुडें करतले मडे घेवन गेले फातर पडलो ते PWD केला म्हणटा तो कटिंग केला PWD वयलो पयले PWD करना वयलो कटिंग PWD केला कटिंग तुमी केला रस्तो आतां कोण करतले रिटेनिंग वॉल PWD बांधतले कटिंग ग्राउंड व्हडलो जावपा खातीर अरे म्हाका सांग तू व्हडलो ग्राउंड जावपा त्यामुळे तुम्ही कटिंग केलें न्हू मागीर रिटेनिंग वॉल तुमीच घालपाक न्हू थंय ती PWD कित्याक प्रपोज केल्या अरे तुम्ही सांगला आनी टेंडर करप ना म्हणून तेजे अरे तशें न्हू हांव तशें म्हणना हे सांगप अरे तशें न्हू नाजाल्यार तुमी कटिंगूच करप न्हू ती रिटेनिंग अरे ऑब्वियसली कटिंग केल्या रिटेनिंग घालूंकूच जाय ग्राउंडाक कट करिना ग्राउंड व्हडलो कसो तरी तेच म्हण तूं ग्राउंड व्हडलो कसो सांगत ना अरे आम्ही भुरग्यां खातीर करपाक लायला कितले पयशे आमच्या भुरग्यां खातीर पंचायत भोवपणपणाच्या भुरग्यां खातीर केला कोणी तुका दिल्ले कर म्हणून ते सजेशन कोण दिल्ले पंचायत बॉडी आसा पळय ते सगळे मेंबर सगळे वाडाचे मेंबर आसता पंचायतीन आनी बसोन एक्शन करपाक घेतला तेच रे पूण हांव म्हणटकीर येदी व्हडली ग्रामसभा डिस्कस करप तुम्ही गावाक लागून तो ग्राउंड केला मरे सरपंच 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 अरे नो आता तुम्ही गावाक लागून करता न्हू तो ग्राउंड प्रत्येक ही ग्रामसभा कित्याक गावाक लागून जाता न्हू तेन्ना ग्रामसभेक हाडा मरे तो पॉयंट 75 years कंप्लीशन कोणतो पॉईंट घातलो ताका ग्राउंडाक आमचो 50 लाख येतले 50 लाख येयले बरं ऐका 50 लाख येयले खंय टोटल कितके येयले लाख ते कितके येयले अमाउंट 50 वर 50 lakhs आनीक 50 लाख येयले म्हणून सांगले आयले
हावजान एक पार्टी म्हणून होय तुम्ही आरटीआय घाला जाल्यार बुक एक काम करता बुक दाखयता आमकां इतलें जाय 50 हांव येतो सेक्रेटरी सांगता 50 लाख आयले आसा दुसरी इन्स्टॉलमेंट येतलो म्हणला आपूण तो फोन युटिलायज जातकीर तो हाचे पयलीं तोही खंय यूज जातलो तो तेन्ना पळय मरे तुम्ही तर सांगला तो ग्रामसभेक डिस्कस करपाचो ना तो तुम्ही यूज करपाचो. 50 लाख घालच्या पयलीं माझे प्रपोजल कितें आसलेलें सातेरी देवळाकडे 25 लाख आणि 25 लाख पैसाचून देवळाकडे हांगा डेव्हलपमेंट सगळ्यांचे आपल्या माझे सजेशन वेगळे आशिल्ले. हे माझे प्रपोजल माझे कितें जालें डिस्कशन पळय ना ग्राउंडाकूच करूया ग्राउंड व्हडलो जालो ओके एक्सेप्ट केले ग्राउंड व्हडलो जावन न्ही ग्राउंड डेव्हलप जावन न्ही. ग्राउंड तू यो मारतोय कोणत्या जोना करतोय बाळा होऊन जाणार रे हांव म्हणटा मेन काय बाकी ना रे. आता मी आयकलें ना तुवें सांगलें कितें 50 ते मिनटांमुळे ते येवपाचें आहा सेक्रेटरीन सांगला येवपाचें सेक्रेटरी सांगता रे फुडें येवपाचें ना तशें न्ही आत्ता कोणी तरी म्हणलें पळय कोण तरी 50 लाख येवपा आसा म्हणून आत्ता कोणी म्हणलें पळय हांगा ना आमी सांगू न्ही कोणी तरी मिनिस्टर आत्ता सेक्रेटरीन सांगला न्हू की हांव कितें म्हणटा आतां जे ते मागीर आयकलां आसतलें 1 कोटी पावलो म्हणून 1 कोटी पावलो 1 कोटी त्यांनी दिले जाल्यार बरें जालें मला न्हू हांव कितें म्हणटा आतां हे जे 50 लाख मोडले न्हू तेका काय तुमकां गांवच्या कोणाचें परमिशन नाका आशिल्लें तुमचे डिसिजन मेंबराचे डिसिजन आतां नेक्स्ट जे 50 येतले तेवूय तुमच्या डिसिजनाचेर वयतले वरती सोंपतले. तुम्ही सांगला न्हू हे समज येयले जाल्यार ग्राउंडाक घालतले जाल्यार आमी पब्लिकाक हांगा ग्रामसभेक डिस्कस करूया न्हू ग्राउंडाकूच न्हू आनी खंय कित्याक गांवांत डिस्कस करा ग्रामसभेक डिस्कस करा ग्रामसभेक डिस्कस करा तुमी फुडलें कितें फुडलें सगळ्यांक म्हणटा ओय भाऊ कितें उलोव नाका पयलीं 8 लाख आनी हे 50 लाख बेश्टे कितेंय उलोव नाका ह्या ग्राउंडाक पयले 8 लाख ग्राउंडाक घातले ते गोल्डन जुबलीचे घालूंक ना कितले खाते आमकां खबर आहा गोल्डन जुबलीचे 50 लाख न्हू 8 लाख 10 लाख गेल्ले ते 8 लाख घातले 50 खाला मरतोय हे कशें मिसअंडरस्टँडिंग जाता म्हाका सांग आतां जेन्ना गोल्डन जुबली कितले फावटी येयले हरशे अमावंट आमकां एकूच फावटी येयले पयलीं न्हू आतां 50 लाख येयले न्हू ताचे पयलीं सिल्वर या आत्मनिर्भर भारत त्या 50 लाख आयले आनी 50 येवन आनी आयले 10 लाख ताचे पयलीं आतां ते कितें 60th इयर सेलिब्रेशन म्हाका सांग सेक्रेटरी आतां जेन्ना आमी तर आरटीआय घालून तर मागत न्हू फंड कसो कसो युटिलायज जाल्यार दिवंक शकता दिवंक शकता ते दिवंकूच जाय म्हाका कन्फर्म करया अशें म्हणटा आनी मुखार चेया प्रपोज राजन तुम्ही आता सांगता न्हू PWDन काम केलां म्हणून आदी रस्तो केन्ना तांकां जाय तेन्ना लोकांनी कितें करप ते वयर आसा जे पळय घरां आसा त्या लोकांनी कितें करप थंयसर पावसान कितें घडलां त्या पंचांक सुद्दां तुमकां खबर आसा तुम्ही कटिंग करताना त्यांना त्याचं प्रोव्हिजन करता तुम्ही आता पळय केली न्हू जणू काय आमी काय नको म्हाका सांग सरपंच क्रिमेटरी एरिया क्लीन केन्ना करता तुमी हरशीं पावस जावन गेलो आतां ताका पावस येवपाचो ना नवरात्रा जाली आता आमदार दिसना तुम्ही दिले PWD करतली आमी आतां वचून येयला आतां वाट ना वचपाक वचून येयले आत्तां फूल झाडान फूल नो ते आम्ही ग्रामसभेक सांगा सर तुम्ही रावता ना ना ग्रामसभेक सांगा सर नो दाखय रे फोटो घेवन वयता पळय मोडे घेवन वयता न्हू तेन्ना आमकां क्लीन करचें पडटा अरे समजा तुमकां सगळ्यांक कांयच होता लोक कितले फावटी सांगले सगळ्यांक कांयच होता बरे मातशें
टेंडर कोणाला सगळ्या 7 जाणां कार्ड करा म्हणून आम्ही पेंटा वाट निवड करतो वाट निवड करतो वाट आम्ही करणार आपण काही करायचं मरे गेले बॉडी काही करायचं क्लीन करा मशीन मध्ये का बाबा पोया मर किती कोण मारता त्यांचा काही झालो ज्यांनाच करताना लागलेला करताना इट्स कन्फर्म झाल्याचे समजाता प्रपोज बाय राजन आणि सेकंडेड बाय मुखायलो सब्जेक्ट आसता जमा खर्च जुलै ते ऑक्टोबर. जुलै म्हयन्या आमकां इन्कम आयले 3,45,215. एक्सपेंडिचर जालो 5,53,973. ऑगस्टान 2,20,134. एक्सपेंडिचर जालो 3,98,184. सप्टेंबरा इन्कम 3,77,910. एक्सपेंडिचर 7,86,170. ऑक्टोबर महिन्यात 2,11,79 रुपीज आणि एक्सपेंडिचर 22,32,328. इन्कम कसलो हो सर सर इन्कम मंथली इन्कम पंचायतीत मंथली इन्कम आणि एक्सपेंडिचर 4 महिन्याचं. म्हाका पयलीं ते मोसांनी जाय न्हू इन्कम आणि एक्सपेंडिचर या पुढे कित्याक टॅक्स 10,825. गार्बेज फी 27,000. सर्टिफिकेट फीस 5,880. NOC 1,800. RBD 1,912. प्रोविजनल NOC 4,000. मार्केट फी 4,33,749. कसली मार्केट फ्री मार्केट सोप्याची कितक्यान गेलो तो 17,35,000 कितले महिन्याचे सांगता तू ना हे 4 महिन्याचा कंबाईन कॉटन हो कंबाईन कॉटन 4 महिन्याचा 4 महिन्या कितले मार्केट फी 4,33,749. हा 4 महिन्यांनी दिता मला एक महिन्यात दिल्यार पण ते फुल कंबाईन करून सांगला शकेल एक महिन्यान दिला काय 4 महिन्यांनी किती वांगडा असता जर एक 10 लाखाचो सोपो गेलो जाल्यार 5 लाख ताणे पयलीं भरप आसता आणि मागीर ताणे एक म्हयनो 2 महिन्या भितर हाडून भरपाचो एक इन्स्टॉलमेंट. म्हणजे जितलो उरतो ताचो एक सम अमाउंट 5 लाखाचो मागीर 1 लाख करून 5 त्याचे फी रेट बीन कितें थारलेला हा तुमचो हय आसा कितें कॉम्प्लेक्सान मारा कॉम्प्लेक्सान म्हणटा रेट कितें आहा पळय सोप्याचो तो कॉम्प्लेक्सान एक मारा म्हणून दिसले ओके तो मारपा जाता फाटल्या का फाटल्या सांगला मरतो ना कितें वाडोवपाचें आसल्यार वाडया कितें करा पूण ते बाबा डिस्प्ले जावनी न्हू मुखायलेर येता ट्रेड तेणी घेवपाचें तेज्या मिस्टेक तेणी नेक्स्ट टायम वचून घेवप ना सोपो दिना ना पयलीं इन्कम आणि एक्सपेंडिचर कंप्लीट करया मागीर मुखार घेवया नाल्यार वचत उरता सर जो आता न्यू कॉम्प्लेक्स जाला पळय पयलीं हो घेवया इन्कम आणि वायट आहा न्हू तो आमचो ट्रेड लायसन्स 6,000. हाऊस रजिस्ट्रेशन फी 13,000. RTI 2,345. रेंट 1 मंथ रेंट 69,100. हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर 7,500. सर्टिफाईड कॉपीज 242. फायर रोड 3,000. बँक इंटरेस्ट 68,884. सिक्युरिटी डेपॉझिट 9,682. इन्कम टॅक्स 3,799. रॉयल्टीज 1,301. लेबर सेस 1,779. चेक्स नॉट रिअलाइज म्हणजे एक दिल्लो तो एंट्री केल्लो सो तो मी घेतला दाखोवपा खातीर 40,000. रेंट फ्रॉम चेअर्स 140 आणि प्लास्टीक फायन 1,500. हो इन्कम कोणा जाल्यार पळोवपाक शकतात. मागीर एक्सपेंडिचर आमचो पेमेंट टू स्टाफ 2,92,222. VP मेंबर सॅलरी 2,02,500. पेमेंट टू स्वीपर 44,000. टेम्पररी क्लर्क 42,570. म्हणल्यार कितें करता तितून झाडू मारपाक च्या करपाक बाबी सगळें लीव आसता मरे राव रे लीव आमकां पंचायती जाय तशी लीव आसली सद्या आसा मरे आनी हा ओके मागीर फुडें वाट इलेक्ट्रिकल बिल 1923. वॉटर बिल 636. टेलिफोन मोबाईल बिल 8504. रिफ्रेशमेंट 12,008. स्टेशनरी 16,421. PF 69,834. ग्रामसभा रिफ्रेशमेंट 2,000.
व्हेकल मेंटेनन्स 4507, ॲडव्हर्टिजमेंट 55,702, VP मेंटेनन्स 3200, कन्सल्टेशन चार्जेस 10,000, कॉम्प्युटर मेंटेनन्स 1949, पोस्टेज 600, अदर्स 1,98,230, गार्बेज एक्सपेन्सेस 2,14,396, क्लिनिंग ऑफ विसर्जन 56,000, कटिंग ऑफ ट्रीज 7,000, disposal of dog 200, construction of work 1,95,032, cleaning of public places 35,700, मार्केटाची इलेक्ट्रिसिटी बिल 73,196. एक मिनिट, मार्केटाचे इलेक्ट्रिसिटी बिल आहा पळय ते मार्केटाचे सेपरेट आहा काय ना कितें हांगा आसले ते काडले आनी थंय आमकां ऑलमोस्ट 43,000 फक्त मिटराचे चार्जीस पडले. 9 मीटर खंयचे आता न्यू आहा त्या आनी आता हे आता उलय सांगता पळय ते पयलींच्या मार्केटाचे काय आताच्या न्यू कंबायन आसतले. आमी पयलींचे आता न्यू आसा पळय तेजो मिटर सेपरेट आहा सद्या एक सेपरेट दिला आसा आता म्हणजे स्टार्ट जाल्ल्याक आसा हय एक आसा. मुखार मार्केट मेंटेनन्स 1,34,604, कटिंग ऑफ बुशीस 1,40,000, फायरवूड 800, वॉटर बिल 6,104 मार्केटाचे, अदर्स 222,340, क्लिनिंग सेलिब्रेशन ऑफ नॅशनल डे 5,100, अदर्स 4,800, फंक्शन 28,000, इंडिजन 3,500, अंगणवाडी रेंट 4,800, अदर्स 5,000, न्यूजपेपर 3,240, पॉन कीपर 2,000 आणि इन्कम टॅक्स 61,860. टेलिफोन बिल येता पळय टेलिफोन बिल 2 कॅमेराक आसा, एक आमकां आसा आनी दोन आसा ती बंद केल्ली आसा. 2 ती बंद केल्या. हय 2 बंद केल्या. 3ची एक आमचो ऑफिशियल मोबायल नंबर जो आमचो लेटर एडिशन आसता आता तो आनी 2 कॅमेराक आसा. मी मोबाईल घ्या सांगलेलो फाटल्या मोबायल ग्रामसभेत आसात न्ही ना तेजो ग्रुप कर सांगलेले कोणी तरी तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेयात. कित्याक म्हणून तुम्ही घेतिल्लो बरं. पंच सरपंच कित्याक आहा पण सरपंच तुम्ही समजा जावं स्टाफ आहा जे स्टाफ आहा ते कित्याक आहा कामाय आसता न्ही. कसली कामां इतकी कामां कशी आता 2 जाण स्टाफ आहा हो रामदास एक आहा आनी हो एक आहा तेंच्यांनी सगळे काम तेच ग्रुप करता. कसलो करपाचो. ग्रुप कर वार्ड 1 वार्ड 2 जेन्ना ग्रामसभा आसता पळय थोड्यांक कळना वार्ड 1 ग्रुप केलो हेच्या पयलीं सांगलेलो परत पंच बाबांनी केले बरं तुम्ही पळयात. ना आता आमी पंचायतींतल्यान आमकां जाय न्हू आमी ठराव सुद्दां घेतलेलो आहा पयलीं अनाउन्स म्हणून आमकां जे हे सांगता बाबा एक मिनिट सरपंच आहे जेन्ना स्कीम कसली सरपंच आयकोन घे तुम्ही मुद्द्याच्या भायरच नाका. मुद्द्याच्या भायर न्हू आमी आता तुम्ही तो पयलो आम्ही ठराव घेतलेलो. ठराव न्ही आयकय रे आमचे इन्कम आनी एक्सपेंडिचर चालू आसा ताजेर उलोवया न्ही तो कन्फर्म करा मागीर मुखाली या. ग्रुप केला मेसेज येताले मागीर बंद जाले मेसेज येता. ना राजू तो कॉम्प्युटराचे मेसेज जातालो त्यो बंद केल्यो हय त्यो मेसेज येना कोणाक. तो मुखार आमी डिस्कस करया इन्कम आनी एक्सपेंडिचर करून मुखार या मातशें. तो मागीर टॉपिक घेतो हा. आनी 2 सब्जेक्ट आमचे पंचायतीचे घाल्ले आसात ते घेवपा जाय आनी मागीर उरिल्ले 5 क्वेश्चन आसात. हो जो टॉपिक आहा तो मागीर घे इन्कम आनी एक्सपेंडिचर. तो कितें आसता तो टॅली करून टॅली जाला आनी कितें तेका खर्च केल्लो आसा. प्रपोजल सेकंड जाय आशिल्लो म्हाका इन्कम आनी एक्सपेंडिचरा तुचार घालता प्रपोज. ओके मरे विसर्जनाचे आपले विसर्जनाचे विसर्जन 4,000 एक तळी. चार वार्डान तळी आहा थंय गणपती पायता 4 वार्डान जी एक तळी आसा ती लास्ट टाइम निवळ करून आशिल्ली ती आमी तळी निवळ करून. ओके टोटल कितके तळी ते एक वार्ड वायज करून तशें दितात हाज्या पयलींच्यान. ताके मत अरे पैसे दिता पळय 54,000 ते वार्ड वायज पयशे काडून आनी सेकंड वार्डाचे सेकंड थर्ड वार्डाचे काय तोय होय तर तोय खबर आहा तेका मातसो हा सरपंच तुला खबर आहा ते सजन सरपंच हांव कितें म्हणटा जे पळय तुमी आतां 54,000 दाखयला पळय न्हू
आता परत पंचायत दितो आणि ते काय बुश कटिंग वाढ वनान बाबा तिची एक तळी हा तिने केली तर वाढ 2 वाढ 3 आणि किती हा करत तुवान वय वाढ निवड करून विचार सांग मारते का वाढ चार असे सगळे किती पर्टिक्युलर तळी याच्या खातीर टोटल रे टोटल विसरले ना किती पळय लागतं लोकांक तेजे हातीर दिता व्हरपाक तळी आसा कितली आमची तळी केला विचारते का पुढे टोटल सगळ्या वाडांचो टोटल 7 वाडांचा प्रपोज बाय आणि सेकंडेड बाय सांगा मुखार या झाले मरे तो घालता चार वाढ एक असा लास्ट टाइम करून अशी निघली निवळ करा मरे किती वर्ष आले पे मरते पहिले गणपती पायताली तो झाले मध्ये अरे दो गणपती आवड्या पण कोण राहू दे पण तिथून तळी ना शिंदे लिस्टार ही लिस्टार नाशिल्ले तळे नाशिल्ले ह्या लिस्टार ऐकात प्रत्येक कडे मरे तुम्ही भरकटतात मेन मागचे मुद्दे ना तसे नाही मुद्दू घेऊया अरे येदू ओके ओके तो रस्त्या पोंचो न्हू पितल्लो दा करून घे इनकम अँड एक्सपेंडिचर प्रपोज बाय तळे उसपलेले आणि ते पयलू पंच तिच्यान तळे का ते उसपोन वाटो वयर घातला आणि ते सगळे ते मोडून ते पडलं थंय भितर ते कोण पळयता तळे पडले ती सगळी धड म्हणलेली ती काडलेली ती हा उसपोबा टेंडर तुम्ही घेता पळय न्हू ते उसपोन खंय काडून घालप ते हा न्हू हरशी ते आता पयलीं ते कॉन्ट्रॅक्ट काम केल्लें आसा आणि ते आता वयर काढून घातलेलें ते कोणी घातलेलें कंपनीक सांगता घेऊन चल म्हणून सांग वयर कंपनी केली ना ते नो पण कंपनीचा स्लॅग येला न्हू ते केलं ते काढून ते वयर उडयला ते तांकां सांगपाचें वाल म्हणून तांकां नोटीस धाड ते कार्ड आनी हा प्रायव्हेट जेसीबी घालून घेतलेले ते स्लॅग काढले ते न्हू ते ना रे ते कोणी केलं काम कोणी केलं रे काम ते इनकम अँड एक्सपेंडिचर प्रपोज बाय ते कोण सांगा मरे झालं रे कितें आनी ती धड म्हणून पडली ती दिसांना कोणा हांवें पळोवंक इनकम अँड एक्सपेंडिचर सांगा मातशें प्रपोज मुखार या झाले प्रपोज बाय सुरेंद्र नायक आणि सेकंडेड बाय 50,000 म्हटलं 40,000 संतोष गावडे सेकंडेड बाय
मुखायलो आमचो एक विषय असतो रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ हाऊस टॅक्स. मुखायलो प्रश्न असतो प्रश्न म्हणजे आमचो विषय आसा पंचायती तर्फे रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ हाऊस टॅक्स. हाऊस टॅक्साचो रिअसेसमेंट चालू आसा वार्डांनी. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 800 सुमार घरां जाल्या. थोडे कडेन घरां उरल्या ती कोण ना घरां. फायल प्रोसेस केल्ली आसा. आता त्यो फाटल्यो खुर्च्यो येयल्ल्यो पळय फाटल्यो त्यो दवरपाक न्हू तुमी लोकांक वाटल्या त्यो फाटल्या हेका पंचायतीन खुर्च्यो येयल्ल्यो सगळ्या वार्डाक वाटलेल्यो खबर आहा तुका त्यो दवरपाच्यो मरे. आता परत पैसे काडटले परत हाऊस टॅक्साचेर उलयता. हाऊस टॅक्स चालू आसा. सो गव्हर्मेंटाचे नोटिफिकेशना प्रमाणे फेब्रुवारी 2022 जाल्ले की मिनिमम मॅक्झिमम 40 रुपया टॅक्स लावचो म्हणून पर स्क्वेअर मिटर रेजिडेन्शियला खातीर आनी कमर्शियला खातीर 200 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर असो आशिल्लो. आनी आमचो पंचायती मिटींग जाली आनी आमी एक रिजॉल्व केल्ली आसा की जी स्लॅबाची घरां आसात तांकां 25 रुपया, जी मँगलोर टायल्स आनी पत्रे ते आसूं सिमेंटाचे आसूं 15 रुपया आनी मड हाऊस हट्स तांकां 10 रुपया असो आमी प्रपोज केल्लो आसा. वार्ड मेंबरांनी प्रपोज केल्लो आसा 25 40 रुपया मॅक्झिमम गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करा म्हणून सांगला. 25 कॉमर्शियल आसता जाल्यार 200 रुपया आणि जी मड घरा ती 10 रुपया. हय आणि कॉमर्शियल 200 आसा तो आमी 100 करतात. गव्हर्मेंटाचो 200 आसा आमी 100. कमर्शियल आमकां कोण आसा मेजरमेंट चालू आसा न्ही. रिअसेसमेंट चालू आसा. थोडे कडेन पावले आसता तुमचे घर करून गेले आसता. फक्त ग्राउंड ना ग्राउंड प्लस तितलो टॅक्स लागलो तितलो टॅक्स लागतलो. आणि ग्राउंड सपोज तर आता कशें आसता एक घर बांदता पळय न्हू कोणी आतां ग्राउंड फ्लोरार हांव रावता हांव बांदता वयर रावता तो दुसरो रावता पूण आमी दोगूय तर बरें ना. ना पूण टॅक्स कोणे भरपाचो कोणे टॅक्स कोणे भरपाचो ते आतां ते तुमचेर डिपेंड न्ही. ताका वेगळो हाऊस नंबर आसा. आमी डायरेक्टली सांगता न्हू आमी सेपरेट करपा जाय सांगता पळय डायरेक्ट सेपरेट करपा मागीर तुमी कितें करता कितें ऑप्शन कितें तुमचे कडेन अशें न्हू तेच म्हणटा न्हू रे हाऊस टॅक्स भरतलो कोण ना. आनी समज आयका मरे पंचायत दिना जाल्यार मागला तुमी दिना जाल्यार पंचायत दिना जाल्यार सेपरेशनाक मागला तेजे कितें करता तुमी कितें करता तुमी हय सेपरेशन पर फ्लोरा वायज सेपरेशनाक मागला तुमी दिना पंचायत दिना जाल्यार कितें करपाचें चिंतला न्हू आमकां आन्सर दी. आन्सर आमी कशें जातलें म्हाका सांग पळय. आतां मागीर तुमी टॅक्स कशें जातले हेजे टॅक्स कशें जातले न्हू लायतले कशें काम आतां तुमी सांग. आनी मागीर ग्रामसभेक सांगतले काय बेश्टे सांगतले तुमच्या भितर ठरयतले न्हू तुमच्या साता भितर ठरयतले ना ते मागीर ग्रामसभेक सांगतले काय तुमच्या 7 जाणां भितर ठरयतले. आतां अर्दो असेसमेंट जालो चडसो आसतलोच न्हू. अरे सगळ्यांकूच प्रॉब्लेम फुडल्या आम्ही जे रेंटेड घरा दिल्या ती बिराडा त्याची एक घर हांगा बोर म्हटल्या ती बोलले एकट्याक विचारनाका घेवचो ना तुवें म्हणलें का ते विचारूं नाका. तूं कितें कर लोकांनी पळयलें काय विचार हांगा तूं पर्सनल हें काडूं नाका. हांगा बेश्टे कोणे कोणी बोलल्या कितक्या जाणांनी बोलल्या पर्सनल विचार नाका. तुमी म्हणलें काय विचार
तुया बोलले म्हणजे किती आता त्याच्या पर्सनल सगळ्यांनी बोलले आणि हांव एकटो उरला आम्ही उरले अशें सांगू पर्सनल काढू नका तू कितके जाणांनी बोलल्या मॅक्झिमम म्हणजे कितके लोकांनी बोलल्या कचरो आनी कितें आसा ते एक रेट आमकां भरचे असो डिसिजन ग्रामसभेन घेतलेलो आसा मॅक्झिमम लोकांनी बोलले बी तुम्ही रिकॉर्ड काढला तुम्ही वार्ड वाईज किती एंडेड रूम रिकॉर्ड काढलेला आमी पळय रिपोर्ट सेक्रेटरी आनी आमचो मनीस वचोन तांकां नोटीसो दिल्ली आसा तुमकां दिसता तांकां दिल्या तुमकां दिसता तांकां दिल्या नोटीसो काय सगळ्यांक दिल्या सगळ्यांक दिल्या सगळ्या वार्डान दिल्या थोडे इन्स्पेक्शन उरल्यात वार्ड 4 जाल्ले आसा सेक्रेटरी वयता वार्ड 4 जाला फुडले सांगना आमचे वार्ड 2 एका लायनीन येया न्हू आता तो आमचो आप सगळ्यांक जातकीच मागीर हे करा मरे तुमी लायनीन येया न्हू तुम्ही सगळे तुमचे पयलीं सर्वे ना तुमचो डेटा ना आनी एकट्याक काडटा आनी हे करता तुमी उलोवपाक जाता करता न्ही आमी ट्राय कशी एके लायनीन येया मरे आमी सगळे पयलीं सर्वे करा तूं सांगलेले हे फाटले ग्रामसभेक हे सांगलेले कोण बेकार आसा कितें आसा ते तो डेटा काडा म्हणून कामाक लाया म्हणून सांगलेले वय तुमचे कडेन जाता हा भुरगे गांवांत बेकार कितके जाण आसा कितके शिकलेले आसा हांव तुका रिक्वेस्ट करता जर कोण फ्री आसा जाल्यार तुमी येया तुमकां आमी ऑथॉरिटी दिता तुमी गांवांत भोंवा तुमी डेटा काडा आमी कित्याक आमी कशें करता आमी निवडून कित्याक हाडया निवडून मतां मागूंक वयता मरे दारांनी तांकां खबर आसूंक जाय न्हू जेन्ना मतां मागूंक वयता तेन्ना सगळे पंच वयता पंचायत ताका पे करतली तो कोण डेटा तो कलेक्ट करपाक हा पळय ताका पंचायत 20,000 पगार दितली ताका तो कामार येतली आता 20,000 कित्याक काम करता तुम्ही कशें म्हणटा तर फुकट काम करून ऐकय रे हांव सांगता बरें पेमेंटाचो इतलो रेट ना पेमेंट रेट कमी आसा मधली पेमेंट कित्याक तांकां ते दोन जाण भुरग्यांक कामार करून डेटा एकूच डेटा हो जाता जॉबाचो फुडलोय डेटा आनी कितें जाय गाडये न्हू पंचायत आमी तूं आतां नोटिफिकेशन वाचून दाखयलें खंयचे गव्हर्मेंट टॅक्साचेर 40 रुपयांनी हे म्हणटात आमी पंचायतीक आमी पंचायत लोकांक कितें दिता आमी कमी केला न्हू तो पंचायत लोकांक कितें दिता अरे किती एक ते पार्ट नंबर घाली जाल्यार 4-5 महिने दवरता पार्ट नंबर पास करपाक हाऊस कितें बोलपा जाय हाऊस कितें बोलपा जाय 5-6 महिने काडटा तुमी एक हाऊस नंबर दिवपाक पार्ट नंबर दिवपाक पर एक ट्रेड लायसन अप्लाय केला ट्रेड लायसन तुमी ताका सांगता ग्रामसभेक घालपा जाय म्हणून ट्रेड लायसन ग्रामसभेक घालता कोण सांगता सेक्रेटरी सांगला पयर ट्रेड लायसन घालपाक 23 तारीख 22 तारीख घातलेले ते कितें सांगता तूं ताणें कितें रॉंग आयकलां हांवें कितें सांगलां ते आमी नेक्स्ट मिटींग नेक्स्ट मिटींग पयलीं घातलेलें फोर्टनायटली तेच मिटींग पयलीं घातलेलें मरे ते अरे रेजोल्युशन तशें घेतलें न्ही पंच मेंबरांनी हांव कितें करूं पार्ट नंबर घातलेलो मार्चाच्या 23 ह्या वर्सा मार्चान घातलेलो जाल्यार आतां जालो ऑक्टोबर ते पार्ट नंबर कित्याक पावना म्हाका सांगलें आपूण स्टार्ट करूं हांवें कितें सांगलें ताका ते उलयन तुका पार्ट नंबर इन्स्पेक्शन कित्याक जावन इन्स्पेक्शन कित्याक जावनाका म्हणटा कोण सांगलें दुसरे प्रोविजन आमी दिता म्हणटा काय एनओसी न्हू मागीर नेक्स्ट टायम तुमी जातले म्हणटा चालू करा म्हणटा पार्ट नंबराक एप्लाय केल्ले पळय न्हू ते पार्ट नंबर इन्स्पेक्शन कित्याक जावना खंय जालें रे कितें रिपोर्ट आहा तुमचे कडेन इन्स्पेक्शन जालें रिपोर्ट आहा तुमचे कडेन सेक्रेटरी रिपोर्ट ना सेक्रेटरी रिपोर्टच ना मागीर रिपोर्ट ना जाल्यार कशें जालें म्हणटा इन्स्पेक्शन काय जालें म्हणटा माझी सायन मारल्या कोणी कंप्लेंट पळय कोणी दिल्या पळय कोणी सांगलेलो पार्टीशन नंबर जाय न्हू तेजी सायन घेवन गेल्या तुमी अरे पार्ट नंबर हांव कितें म्हणटा पार्ट नंबर दिवपाक तुमकां अथॉरिटी आसा काय ना पार्ट नंबर दिवपाक आमी फक्त व्हेरीफाय करता वचून बाबा बांदला काय बांदूना ते पळयता त्या टायमाक दामोदर त्या टायमाक चेक पळय ताचे सायन घेयना ना तुम्ही आता चेक करपाक गेले त्याला बांधलेले काय ना ते चेक करपाक गेले पळय न्हू तुमी बांधलेले काय ना ते
बांधला मागीर दिवना कित्याक मागीर अजून तो अरे दिवया कितें तें एक सांगा हेच करपाचें अरे कोणी कित्याक बाबा पार्ट नंबर कित्याक मागता जेन्ना म्हाजे आनी तेजे बरें ना तेन्ना पार्टनर मागता बिश्तो पार्टनर मागता मागीर पण तुम्ही झगडी जाती कितें येवपाक शकता ना तशें करिना कित्याक न्हू करूंक ना कित्याक काय म्हणटा म्हाका आतां जाय न्हू म्हाका बाबा तुमी रिपोर्ट दिया रिपोर्ट दिवना न्हू कित्याक बाबा जाय तो म्हाका दिता न्हू म्हाका दिता तेन्ना इलिगल तो आनी बाकीच्यांक दिता तेन्ना तोच तो म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगान बाकीच्यांक दिला मरे हांव म्हणटा कितें बाकीच्यांक दिला मरे तुवें पण इतके दीस भोंवला कित्याक अरे सरपंच आमी म्हणटा वर्स काय दिले कितें करपाचें पार्टिशन नंबर मागता कित्याक पार्टिशन नंबर मागता कित्याक आमी बेकार आहा घरा कडेन कसो केन्ना दितलो केन्ना एसोल्यान दी तुज्या कडेन सारकें 10 फावटी तूं सांगून दिता म्हणून हांवें आतां कितले 20 फावटी येवपाचें विचारपाक केन्ना दितलो सरपंच कितें प्रोसेस आसली कितें प्रोसेस कितें आसा ना तुमकां कितें दिवचें पडटलें प्रोसेस कितें आसता पार्टिशन नंबर ना कितें दिवंक बीन जाय कोणाक कितें दिवंक बीन जाय कितें प्रोसेस कितें आसता कितें नॉर्मल जे डॉक्युमेंट एप्लिकेशन लागता ते आनी पंचायत बॉडी रेग्युलेशन कितलो टायम टायम पिरियड काय ना ताका काय ना 1 दिसान जाल्यार 2 दिसान सुद्दां वयता मागीर सरपंच हेका कित्याक लय उशीर आसा सांगता 7 महिने आमी कित्याक मागता 7 महिने जाले मरे मार्चा 16 तारखे दिल्ले दिसपा येना तेन्नाच ते जावचे म्हणून तुम्ही म्हणजे तुम्ही दोगां मिनट झगडया एकामेकांक मारा मागीर कशें जालें कशें आहा तें करा पूण कितें तरी आन्सर दिया मरे बाबा कित्याक दिवना बाकीच्यांकूय दिले न्हू म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग तशेंच दिया मरे आनी कोणा दिवना न्हू हांव म्हणटा की आनी कोणा दिवना म्हाका काय प्रॉब्लेम जालो दिवनाच न्हू कोणाकूच दिवना फोटोग्राफर येयलो त्या मातशें एक दीस डिले जाले हांवें म्हाका बोलो पांच स्टार्ट करून हांवें कर तो म्हणजे दिता हांवें तेका सांगलें का जावना पार्टिशन नंबराचेर विचारता कित्याक तें फुडें प्रकरण वाडचें न्हू तुमकांच परतून इनवॉल्व जावचें पडटा त्या आधी ते पार्टिशन नंबर दिले जाल्यार बरें न्हू तेका तेजे सेपरेट करून मला म्हाका म्हाजे सेपरेट करून हॅलो गोल्यान तुमकां ट्रेड लायसन तुमकां दिवपाक कितें प्रॉब्लेम आसलो मिनिस्टर न्हिदला रेट्स एकदा कन्फर्म करा कितें करपाचें हा कितें म्हणा आन्सर दी न्हू तेका केन्ना दितले सर कितें म्हणा तूं रायट टाइम दोन हे आसा तेंका ताका मरे टायम बाउंड कांयच ना कळ्ळें न्ही केन्ना दिवपा जाय अशें ना हे कशें लायतले आतां हेका दिवपाक हेका तुमी केन्ना दितले म्हाका सांग पया सरपंच केन्ना 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 तशें न्हू केन्ना दितले म्हयनो 7 महिने जाले केन्ना मेळटलो आनी 2 वर्सां 3 वर्सां केन्ना ते सांग न्हू सरपंच अरे दिता म्हणटा ते सांगप न्हू नाका न्हू जाल्यार इतलो डिले कित्याक ते तरी एक्सप्लेन कर 7 वर्स 7 महिने जाले मी टॉप कर केन्ना रे 3 वर्सां 3 वर्सांनी का 5 वर्स लागतली बाउंड करू शकता म्हाका दिवकूच ना कित्याक काय म्हणून तुका हे एश्युरन्स दिले सांगले मरे अरे बाबा तुका सांगले मरे तेचे टॉपिक क्लोज अरे डेट दी न्हू सरपंच हांवें आमगे क्वेश्चन करता हितून कोणाक कितें दिवपाक जाय बी ना ना सांग मरे अबे तुमी हे कितें उलयता रे नाल्यार एक तर टायम सांग न्हू बाबा 3 महिने लागतले 6 महिने लागतले 2 वर्स लागतले हितून कोणाक कितें दिवंक जाय बी
काय वर्ष लागतले कित्याक लागून उरला काय म्हणटा ते केन्ना डेट सांगा मरे बाबा म्हयन्याक दोन कोणाकूय जाऊ ओके या कांत्या तुम्ही चौथी माझ्या काय भाई तुझ्या आम्ही बरे मागता बरे डिस्कस केला म्हणून आम्ही तुका किती म्हटला हा मागीर झाले टॉपिक आला टॅक्साचेर टॅक्साचेर मातशें ते पयलू हे कर सांग आनी मागीर फुडें ऑर्डर कर सांग मागीर टॅक्स वाडी म्हणून सांग पयलीं ते सगळें पयलीं रेटाक सांग ना ताजे आवाज मायक ना तशें न्ही फक्त एक करपा मेळटा टोटल एरिया ताची मायनस 10 करून तो लावपा जाता तशें न्ही आयकात हांव कितें म्हणटालो मिन्स 1 स्क्वेअर मिटर आसा डॉग फिगर 100 मेळटा जाल्यार मायनस 10 करून 90 स्क्वेअर मिटराचेर टॅक्स लावपाचो सगळ्या खातीर RCC सेक्रेटरी कॉमर्शियल हा पळय ताका कितें घातले 100 रुपया पर स्क्वेअर मिटर 100 स्लॅपाक कितके आणि नॉर्मल सांगला म्हणा नॉर्मल आता विचार मारे आता विचार मारे ताका रेंट घेता म्हणटा सरपंच सेक्रेटरी हो टॉपिक हांगासर उलोवन बऱ्याक पडलो हो टॉपिक ग्रामसभेत डिस्कस जाता आनी मागीर आमी इम्प्लिमेंट करता तसो तुवें एप्लिकेशनूय केल्लें आपूण बेकार आसा म्हणून तें कितें करपाचें तें आमी ठरवया आतां समज जर तूं डिपेंडंट आतां समज जर तुजी दिलें तें आमी कन्सिडर कितें आसा समज जर तुजी दोनूच बिराडां आसात आनी 3 बिराडां आसा मॅक्झिमम 4 बिराडां आसा 4 बिराडां आसा म्हणजे आमी एन्टायटल करता तेजेर जगता म्हणून तुजी तूं तेजेर जगता म्हणून समज जर तुजी 10 आसत 20 आसत जाल्यार ती आमी कन्सिडर करिना तुका जगपाक कन्सिडर करता एका मनशा खातीर जगपाक एक 4 बिराडां पुरो जातली अशें जनरली अशें म्हाका दिसता आतां समज डिस्कस करप जाय हांगा डिस्कस करपाक जाय तें
पेन्शन बी ना मरे आम्ही ते सोडता न्हू ऍप्लिकेशन करचें पडटलें की बाबा ह्या ऍप्लिकेशन केलें मागीर म्हाका बरोवप ना पळय तुमी अशें सांगता म्हाका डॉन हांव उलयता बिराडां कितली आसता तुजी 5 बिराडाचे तुम्ही कोयर खंय उडयतात उदक खंय वता तुमचें ती आनी उदक बिदक खंय वता सगळे नाणीचे बिणीचे आसा मगे पुरो इतले आसले पुरो जिरोडी आसूंक जाय आनी कितें आसा पळय बिराडां दिली म्हणून व्हडलें न्हू ते मेन आमी घेयना तुझी जिरोणी आमी तेंच्यांनी चेक केला सोंपलो ना भोंव जिरोणी आमी करया नाका म्हटलं तू टॅक्स रूम पळय आसा न्हू आतां दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टी सायडीक असो रूम आसा गे रे तुजे 10-15 रूम आहा तेंच्यांनी कचरो घालून दुसऱ्याच्या भाड्यान उडोवपाचो आतां व्हाळाक ह्या व्हाळान कितलो कचरो उडयता लोक भाड्याच्या रूमवाले रावता ते वयल्या भाटान पळय रस्त्याच्या वयल्यान सगळ्यांक 8 पिशव्यो धुवड येता मरे ते कोणे करपाचे अशी उलोवपाक जाय न्हू तेन्ना लोकांक कळटा बाबा हे त्रास जाता म्हणून लोकांक ओके मिनिमम घेतले बरोबर पूण त्याची व्यवस्था तुम्ही करपाक जाय जाल्यारूच रूम दवरा हे प्रिकॉशन मरे कोण रूम बांधता तेणी घेवप आनी बिराडकारांक सांगप तेणी ट्रीट करप रस्त्या वयल्या रस्त्या पयशे तूं आमच्या वयले आसा वाटतं तितून सगळे वयले वाडून पिशे उडयता रूमवाले थोडे न्हाताय बी रस्त्यार तो उदक सगळे वाटे घेता चिरोणेक उदक मारपाक जाय उदक लोकांच्या भाटान वयता ते एक्सेप्टेबल आसा एका घरान 10 बिराडां एक्शन न्हू एक्शन आतां कितें म्हणत पूण बिराडां आसा थंय ती बिराडां आसा ती चालू रावता खंयसर आनी खंय आनी घर सगळें फूल भाड्याक दिलां सेम आमच्या थंय आतां आहेत बॉम्बे गेल्ली कशी कितें एक्शन घेतली काय म्हणटा नेक्स्ट विषय खातीर आसा गटर स्पेशल ना हे पयलीं सांगला तुमकां ते आतां म्हणटा नांव कोणें घेतलेलें टॅक्स वाडोवपाक पूण जेन्ना कोणाक त्रास जाता तेका उलयतलोच न्हू तो मागीर पाट सोरो आयक मरे आयक सोरो पियेता रूमवाले पियेता व्हरून दुसऱ्याच्या भाटान उडयता बाटल्यो खाली त्यो निवळ करपाच्यो आमी आरसीसी स्लॅबाचो रेट 25 रुपया असो गृहीत धरता कोणाच्या आरसीसी स्लॅबाचा तांकां 25 रुपया पर स्क्वेअर मिटर टॅक्स पडटलो फक्त कितें एरिया जर 100 आसा जाल्यार ती फक्त 90 एरिया ऑन रिकॉर्ड 100 आसतली पूण आमी लायता आसतना 90चो टॅक्स लायतलो तसोच सेम मँगलोर टायल्स आनी पत्रे हय मागीर 100चो 90 जालो मँगलोर आनी कितली वर्सां जाली म्हाका दिसता लास्ट टॅक्स ह्या पंचायतीन आयलो ना तेच सांगता तुका कितली वर्सां जाली ते म्हाका खबर ना टॅक्स कितले एक 10 वर्सां तरी माहीत जातली आनी एज पर हाजे प्रमाणे प्रत्येक 3 काय 4 वर्सांनी 2% तरी वाडोवपाक जाय इतली वर्सां मिनिमम भाऊ सगळ्याक तडजोड करून कांयच पाहिजे ना खंय तरी कितें इम्प्लिमेंट करपाक जाय ते 2% जायना बिराडाय दवरतलो आनी ते कमी कर म्हणटलो तरी जाता मँगलोर टायल्स 15 रुपया आणि मड
आम्ही वोटिंग घेऊया कोणा जाय नाका जाय एक तरी खंयच्या घराचे एक्झाम्पल घेऊन पळयला की फाटल्या घरात कितले बसताले आता कितले बसतले 10 रुपये 5 रुपये लास्ट एजेस कितले बसताले तेका आनी आता हे करून इम्प्लिमेंट केले कितले बसतले ताणे जर स्लॅबाची घर बांधले जाल्यार मागीर ताचे उलोवपाक तशें 4,000 पयली सर्वे करा कितली घरां आसा ती चालू आसा न्ही आयकय आज एक ग्राम हो विषय दोनदा आयला तेन्ना कोण उलोवना आयकून घे हो विषय दोनदा आयलो आसा हाजे पयलीं तेन्ना कोण उलोवना सर दोनदा येयलो म्हणटा पळय न्हू तेन्ना कितें जालें तुमी फूल डिटेल सांगूंक जाय जे डिटेल आयका जे डिटेल एक मिनिट जे डिटेल आहा पळय जो म्हयन्याक अमके बसतले जावं वर्सा इतके बसतले ते डिटेल तुमी सांगूंक जाय कितें तुमी आतां 25 रुपया सांगला आता तुझी घराची एरिया कितली असता तुका दिसता मेदल्या न्हू हय तूं एकलो 100 पयली टॅक्स कितलो भरतालो आतां 1000 ते आतां 2,225 कितके तरी आता बघ म्हाका लक्षात ना माहीत बघ 200 किती ना ना आता पहिली बरी फाटल्या फाटमध्ये कॉमन घराचा एका कितें करतलो रे ते उदूय जालें ना रे ते जायना म्हणटा ते आता हे घर आसा हितून 3 जाण रावता जाल्यार कशें वाटत एक रूम आसा एक रूम आसा जायना भरपूर हे आहा एक्सपोर्ट जो चालू आसा पळय तो 8 रुपया आसतलो 8 रुपया आनी आतां जी EHN आनी पार्ट नंबर दिल्या पळय तांकां 10 रुपयांनी ना 10 रुपया लास्ट 2 वर्सांची जी घरां कितें रजिस्टर जाल्या पळय EHN मॅक्झिमम ती 10 रुपया बाकीचो 8 रुपयाच आसतलो 25 रुपया 25 रुपया कितलो जालो एक 100 स्क्वेअर मीटर जाल्यार कितलो 9 पयलीं कितलो भरता वर्साचो वर्साचो रे 250 पयलीं तो कितलो आशिल्लो हे सांग मरे तशें ना कितलो जालो 100 स्क्वेअर मीटर जाल्यार 800 आशिल्लो आनी मागीर आतां जाता 2,500 कितलो जालो इन्क्रिमेंट कितलो जालो इन्क्रिमेंट कितलो जालो 24 2 कोटी सेक्रेटरी हांव कितें म्हणटा ना जर तुमी इतलो टॅक्स वाडयता न्हू जाल्यार आमकां गांवांनी प्लास्टीक पिशवी पडोवंक जायना रस्त्यार एक पिशवी पडोवंक जायना ती तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय आतां प्रत्येकान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक आतां ती कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी ना तेणी सांगलेले हिसपान सगळ्यांक जे पळय रेंटेड रावता पळय जाय ते उडयता ते रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी न्हू काडपाक अरे गव्हर्नमेंट आमकां पोसता रे गव्हर्नमेंट पोसता आमी काम करता मरे जागो आमचो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमकां घेवची पडटली इतलो जर तुम्ही टॅक्स वाडयता न्हू जाल्यार गांवांत एक सुद्दां पिशवी प्लास्टीक कितें पडोवंक जायना ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेवची पडटली टॅक्स इतलो वाडयताले कळ्ळें ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेता जाल्यार टॅक्स वाडया नाल्यार आसूं तसो पब्लीक कशी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका सांग म्हाज्या घरा कडेन जर हांव निवळ करता दुसरो हाडून कचरो करता हांवें रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी घेतली
कंप्लेंट करून ती म्हाका एक सांग, कंप्लेंट केली तुम्ही ऍक्शन घेता? ऍक्शन अरे ऍक्शन काय झालं? खंयचे कोण होता ते? मागीर तेजेर कितें ऍक्शन जातली? जाता मरे हेजे निगराणी करपाक जाय मरे तेंच्यांनी. मागीर डायरेक्ट अशें आमी करपाचें. हे उडयला ते उडयला मरे जालें मागीर नेक्स्ट वाडोवपाक बरोबर आसा तशी मामूल जावपाक जाय गांवांत. किती म्हणला वाडोवपाची ना जालें. मातयेची घरां 10 रुपये वाडोवपाचें ना. अरे पयलीं कामां पयलीं करा. मातयेच्या घराक तुम्ही 10 रुपये वाडयता म्हणटा ताका 1000 करचो पडलो. 1000 करचो पडला मरे ताका. तो बाबा मातयेच्या मातयेच्या घरात रावता कित्याक? पॉसिबल ना. लोक सगळे गरीब आसा पॉसिबल ना. सरपंच मागेले काय आता समज कोणाले समज 20 रुपया कोणाला म्हाका खबर ना XYZ समज 20 रूम आसा. तो समज तेगेली एका हेजी एरिया समज 20 स्क्वेअर मीटर आहा एका रूमाची. टोटल 20 रूमाची एरिया किती जाली 400 स्क्वेअर मीटर जाली. 400 स्क्वेअर मीटर समज आम्ही 25 रुपयां टॅक्स बसयला किती जाले 10,000 जाले. बरोबर 10,000 जाले. तुम्ही मगता म्हणटा ते वेल्यान फक्त एकूच रूमाचे आमी रेंट घेतले. एक रूमाचे तेका एक रूमाचे रेंट म्हणटा आपले 4,000 तुमकां येयले. 10,000 टॅक्स जाता. ओरिजिनल 10,000 समज टॅक्स जाता जाल्यार 6,000 तुमकां पंचायतीन उसाड मरे. फक्त त्याच्या घराचे आम्ही वाडयते. रूम आसा तो ऑलरेडी भरता न्हू. डबल बर्डन त्याचे दिवप ना. आमकांच नुकसान परत आमच्या कोणाकडे रूम रेंटेड रूम ना तिंकाच नुकसान मरे. तिंका टॅक्स चड करचो पडला मरे. जाल्यार बारकेले एरियान रावन आनी तो 20 रूम धरून तेका हे जालें मरे. हे चिंता मरे पयलीं तशें करा. रेंटेड रूम आसा पळय न्हू तांकां जिरवणी दिया संडास सारखे करूंक लाया आणि मागीर तेंचे टॅक्स बसया. कितें रिपोर्ट आसता नेक्स्ट ग्रामसभे मिटिंगे घालता. रेट फायनल करा आणि इनकेस जाता जाल्यार फुडले फायनान्शियल इयर फायनल करू नाका. आयकले आयकुना म्हणटा कितें म्हणटा नेक्स्ट ग्रामसभे रिपोर्ट घालया. आयकय ग्रामसभे रिपोर्ट घालया रेट फायनल आनी जर जाता जाल्यार फुडले फायनान्शियल इयराच्या नवो टॅक्स इम्प्लिमेंट करपाक सरपंच चालू आसा. हांव कितें म्हणटा पळय सरपंच हांव कितें म्हणटा हो पळय सांगता पळय न्हू डेटा काडा पयलीं लोकांक बाबा कितलो बसतालो पयलीं आनी आतां कितें बसतलो हो एक लिस्ट तयार करा लोकांक कळोवनी. सपोज तर लोकांक एग्री आहा जाल्यार जावं न्ही दवरया. कित्याक बेश्ट हें करूं ना. कित्याक सगळ्यात कडेन जातलें अशें ना न्हू तें. डबल पडटलो सगळ्यांक. डबल मिनिमम डबल पडटलो. 24 व्हॉट्सअप कित्याक घालून वाटता. सेक्रेटरी हांव कितें म्हणटा हो तुमी डेटा कलेक्ट करा तेजेर हे करा फुडले करा. तूं डेटा कलेक्ट करा फुडले करा आमचे म्हणल्यार डेटा कलेक्ट लोकांक दाखया की बाबा तुमी पयलीं कितले भरतालो आनी आतां फुडें कितले भरचो पडटा ते दाखया लोकांक आनी मागीर पळोवया. आमी एक म्हयनोभर एक वीकभर पंचायती विजीट करून कोणी घेवंक शकता जाय जाल्यार आमी डेट्स अलाउड करता. प्रपोज आनी सेकंड डेट सांगा. नेक्स्ट डेटा अजून जावना न्हू. असेसमेंट जालो हावज असेसमेंट जालो चालू आसा न्हू तो जावनी मरे. मागीर लोकांक सांगा प्रपोज आनी सेकंड सांगा. मिटींग नेक्स्ट मिटींग घालपा राजानंत घेना संदेश बोंकर नायक. फुडली मिटींगे घालपाचो म्हणून घाल्ले आसा.
आवाज कर कमर कोणा हाजे डेप्युटी सरपंच उलयतली उभी राहा माझ्या वाड्यात येऊन सांगना सगळे जण उसपल्ल्या गटारांनी हाडून कचरो उडयता आनी गोरली येऊन म्हाका घराकडे सांगता कितें म्हणून हांगा पोटले उडयले हांव दारांनी पण सांगू शकना कंप्लेन दी म्हटल्यार कोण एकामेकाकडे वायट जावपाक सोदिना तेन्ना आमी कितें करप तुम्ही ऍक्शन घ्या मग घ्या ऍक्शन लावणी भवानी दादानी भवानी हा हेल्थाक दिया मरे हेल्थ येऊन इन्स्पेक्शन करून म्हाका सांग आमची मनशां म्हणून हे डेंगू बीन जाल्यार कोण हे करतलो कोण हे करतले डेंगू जाल्यार कोणा हे करतले त्या खातीर हेल्थाक बरें लेटर आनी काडा इन्स्पेक्शन कोण उडयत ते ते कशें कळटा अरे हे कित्याक जाता कलेक्शन पयलीं कोण करता हे आसा गार्बेज कलेक्शन कोण करता तो तेजे काम सारकें जायना म्हणून लोक गटारान उडयता आतां म्हाका सांग दामोदर गार्बेज कलेक्शन करपाक कोण मनीस आसा तरी कोण करता एक डस्टबिन दवरा कोण आसा सांग मरे कोण भोंवता कोणाक दिला तो कॅम इंडस्ट्रियल आमकां हांगा पावना आमचे कडेन आजून पर्यंत नंबर आसा ओल्ड हे मनीस आमकां मनीसूच खबर ना अजून कोण कलेक्ट करता तो माझ्या घरात अजून नंबर आसा ओल्ड हेजो कोणाचो कोण कलेक्ट करतालो तो कित्याक सारखे पावना घरात ताका फंड्स कोण दिता ताजेर ऑब्जर्वेशन कोणाचें आसा ऑब्जर्वेशन कोणाचें आसा तूं मंथली कितलो टन जाता तेजो कलेक्शन तुजेडो डेटा आसा तेजो तुजेडो डेटा आसा हांव पयलीं तूं सांग म्हाका तुजेडो डेटा आसा तेजो कितें तेजो गार्बेज कलेक्शन करता तेजो डेटा कितें आसा तुमचेडे कितें आसा जो कलेक्शन पयलीं करतालो तोच आतां कलेक्ट तुजे घरा कडेन पावना हांव ताका सांगता बाबा अमक्या घरा कडेन पावना म्हणून कलेक्ट करपाक लायता पण तेजो डेटा कितें आसा तुमचे कडेन तो कलेक्ट करून डिस्पॅच खंय करता तो म्हटला तो सोमारा दनपार दवरी मंगळार इव्हिनिंग पर्यंत घेवन वयता सोमारा राती कडेन कुत्री सारकी आपली शितोळे घालता दुसरे दीस परत हांव एकटें करप दवरप तरी येवप जायना फाल्यां तांचे ऑफिशियल्सांक आपयल्ली आसा 11 मिटींग आसा जर कोणी इंटरेस्टेड आसा न्ही जाल्यार फाल्यां तुमी येयात फाल्यां 11 मिटींग आसा सगळे पंच मेंबर आसतले आतां हो कोण कॅम म्हळ्यार कोण पंचाकडे कंप्लेन दिलेले पंचांनी आतां सांग मरे आतां सांगपाक सगळे डिस्प्ले जाता ताजो नंबर बी डिस्प्ले जावन मरे लास्ट टायम तो गार्बेज कलेक्ट करतालो ताजो नंबर सगळ्या घराचेर आसलेलो आतां हेजे कित्याक ना तेणी डस्टबीन दिल्ले आयक पयले आमच्या आयकतो डस्टबीन ताका तेणी दिल्ले लोकांक प्रोवायड केले तेणी प्रोवायड आतां कितें केला का पंचायतीनी कितें केलें गार्बेज ड्राय गार्बेज आसा पळय ते कलेक्शन करपाक तेंच्यांनी बकेटां दिल्ली थोड्यांनी तुमी दिल्ली मरे आतां ना आतां आमचे कडेन ना आमी जाणा आशिल्ले कोण तो गार्बेज कलेक्ट करता आयक पळय गार्बेज कोण कलेक्ट करता तेणीच दिल्ली म्हणून आमी ना पंचायतीन दिल्ली म्हणून आतां दुसरो तो आमच्या दारांनी पावना आतां पळय दुसरें आयकय पंचायत कित्याक दिना तर आतां ना रे तो कसली पाणी यूज करता रे कसली पाणी यूज करता तुमचें तेजें ऑब्जर्वेशन आसा सांगत तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कितें करता तुजे डेटा आसा तेजो ऑल म्हाका सांग ऑल गांवचो डेटा कितें कलेक्शन कितलो जाता दामोदर तेजो कलेक्शन कितें जाता मंथली डिस्पोज खंय करता तुमचे डेटा सुद्दां तुजे डेटा सालिगांव गावना तूं म्हाका सांगू नाका सालिगांव गावना तो सालिगांव गावना तुमचें ऑब्जर्वेशन आसा तेजें तुमचें तुजें ऑब्जर्वेशन कित्याक ना तर तेजें
तुझे ऑब्झर्वेशन नाही दिली आता कोण हे करतो तो कोण डिस्पोज करतो तुझे दिले ऑब्झर्वेशन कित्याक जा म्हणजे गावचं किती झालं तर तुका खबर असणार का आणि तुझे काम ते तुझे पोगाचे तुझे बी काम ते सगळे येता कळ तुका तेजी रिस्पॉन्स ना काय म्हणजे हांगसर अशें कोण येता हे पंच मेंबर आसा त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय ना रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हूच ते तुमचे तुमचे किती हे आसा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याचे तुमच्याकडे डेटा मागला किती मेळना व्हायोलेटर्स आयडेंटिफाय करता गार्बेज उडयतात माझ्याकडे होते रस्त्यार पडले तुम्ही आता गार्बेज सर ऐकाय तो उलयता ऐकाय आता जागे पोरचे 2 दिसांची पोती होतो पडलेले हो आन्सरात नाही किती ऑब्झर्वेशन आसा तर तुम्ही किती म्हणत करता रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तुमचे लक्ष असू जाय न्हू सगळे लोकांचेच लक्ष असू जाय तुम्ही किती करना नॅशनल हायवेचे आमच्या गावात पडली न्हू आमच्या गावात पडली मरे ना 2-3 दीस पळयता होते तेच असले इश्यू ते तुमचे ऑब्झर्वेशन असू जाय तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असल्या कारणान तुमचे ऑब्झर्वेशन असं प्रत्येक हेचेर तू सरपंच म्हणजे प्रत्येक गावान कितें घडटा तितले तुका खबर असू जाय आणि त्याच्या आन्सर तुवें दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझी आता ते पळय आता ऐकता ऐकते आम्ही वचपाची गरज ना रिप्रेझेंटेटिव्ह पंच असता त्यांनी सांगप मागीर आम्ही ताका वॉर्निंग पण तुझ्याकडे रिपोर्ट पावला जाय न्हू तो एज अ पंच म्हणून सरपंच म्हणून सगळो रिपोर्ट अरे ताका फाल्यां आपयल्यार अशी कंप्लेंट येता म्हणून तुमचे आन्सर हीच मरे फाल्यां आपयला फाल्यां दिसूच येना न्हू तो फाल्यां दीस येवचे ना ते कंपनी सुद्दां वचून येयला डिस्पोज करता ते कळ्ळें मरे फाल्यां 11 घेऊ आता तू हाऊस टॅक्स बसयता म्हणटा तू हाऊस टॅक्स बसयता आसतना अरे ऐक रे हाऊस टॅक्स नेक्स्ट मिटिंगे व्हडलो न्ही नेक्स्ट मिटिंगे हांवें सजेशन दिलो सजेशन त्या टायमार दिवपाक हाऊस टॅक्स बसयता तुम्ही सर्व्हिस किती दिता व्हडली मिटिंगे येऊ मरे सर्व्हिस किती दिता सर्व्हिस कोण घरा वचपाचो ना सगळे हांगा ग्रामसभेक येयल्या ना सगळ्यांनी सांगला तांकां खबर आहा सगळे हांगा ग्रामसभेकूच येयल्या कितें आसा पळय गार्बेज तुम्ही गार्बेज टॅक्स बसयला तेन्ना इन्कम टॅक्स पाहिजे गार्बेज टॅक्स भरला पैसे दिले करता तुम्ही इन्कम टॅक्स दिना तुमची सर्व्हिस सारखी ना लोक पैसे कशे दिले प्रपोज बाय तुषार नायक कसले सेंड टू हेल्थ एंड हय धाड आणि सगळ्यांक धाड प्रपोज सेकंड डेट कोण गाल हे पडयता सेकंड डेट कोणा घालू सुशांत घालू सुशांत घाल शंकर फट्टेगावकर चंदू चाय यार पावर बँक रे घेऊन येतात एप्लिकेशन आहे राजू सिद्धांत झालं क्वेश्चन घेता अबाउट पास्ट 2 ग्रामसभा मिनिट्स हय दाखय हांव मिनिट्स म्हणून ते बसत ज्या पळय मुखाचे टॉपिक होता त्या तुमकां ज्या मुद्द्याचे कितें आसता त्या डिस्कस करूया हय म्हणजे 5 आहा पण ते हे कर वाचून दाखय वाचून दाखय 2 मिनिट्स दिता हय तुम्ही एक काम करा मरे ते 5 हे आहा पण कन्फर्म केल्ले आसा मिनिट्स आणि बेस्ट टाइम वेस्ट कामां जाल्या जी फाटले जे पॉइंट घेतल्या पळय तेजी कामां जाल्या कोणाक टाइम जाता हांगा कोणाक घरा वचोंक जाय ना मागीर ते वाचा आम्ही फाटले जे मागल्या पळय न्हू तेजे कामां अजून कांयच जावंक ना ही मिनिट्स आसा ती कन्फर्म केल्ली आसा खंयची कन्फर्म हय तेच आमी सांगता 5 ग्रामसभेचे मरे कितके आहा ग्रामसभेचे 2 ग्रामसभेचे फाटले हय 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 आधी आता 8 वाजता ए सकाळ हे वडीस अबाउट स्क्रॅप यार्डाचे डिस्कशन जाल्ले आसा काय तुजे उरला
सांगला न्हू तुमकां मातशें रेज्युलेशन रेज्युलेशन मातशें बरोवन घ्या स्क्रॅप यार्डाचे किती बरोवपाचें तें सांग. त्या बेगीतल्या बेगीन डेमोलिश जावंक जाय तो. ते काडूंक तेका लावपाचें. हय सगळें काडून क्लीन जावंक जाय ते टाकयो बी आहा ते सगळें क्लीन जावंक जाय. त्यो कोणाचें आसूं आनी परत तांकां थंय सामान हाडून ठेवूंक मेळपा ना. जे मेरेन कोर्टाचें फायनल जायना ते मेरेन आनी एक्स्ट्रा तांकां कांय घालूंक दिवपाचें ना थंय. मागीर टू डिस्कस अबाउट पंचायत ग्राउंड. न्हू तेवूय घाल तांकां आनी कांय घालूंक दिवपाचें ना आनी एक्स्ट्रा सामान. परत गाडयो वाडटात आमचो थंय स्क्रॅप कट करपाक थंय गाडयो वाडटा. आमी ते पुलिसेक एक लेटर करतात की अशें अशें हांगा जाल्लें आसा तेंकां रिमूव करचो म्हणून बेगीतल्या बेगीन. ना तेच रेज्युलेशन. मागीर टू डिस्कस अबाउट बाणस्तारी मार्केट कॉम्प्लेक्स. पंचायत ग्राउंड उरलो मरे. तो जालो हे रेज्युलेशन पण जानेवारी म्हणल्यार कंप्लीट करता 2 महिन्या भितर. अच्छा बरोवन घे अरे तो त्या दिसा तो इंजिनियर येयल्लो. अरे त्या दिसा इंजिनियरान व्हिडिओ येयल्लो मरे. तो म्हणटालो आपल्याक काय खबरच ना म्हणटा कितके काम उरला ते काय खबरच ना म्हणटा त्या दिसा. इंजिनियर येयल्लो तो वाचले इंग्लिश खबर डिस्कशन ऑफ वॉटर फिलिंग इन द डाडो नायडर ते जाला ते जाला डाडो नायडरचे वॉटर फिलिंग तेणे घातले फाटल्यावर जाता उदक भितर येता पळय मानशी उदक भितर येता म्हणून तेणे कितें घातलेलें पळय तेजी गॅरंटी घेवपा जाय तुमकां आतां. देव फाल्यां तुमी ग्रावंड दिलो आमकां फाल्यां वावरचे सगळे येवचे बाणस्तारी मार्केट आहा पळय तो आतां तुमी आसा कितें तें सोपो घेता पळय तो फाटलो सोपो घेतलो आनी आतां न्यू जाला पळय मार्केट. तेचेर तुमचें कशें कितें आहा न्यू जाला तो फाटलो पयलींचो आहा त्या तो सोपो त्याच रेटीन तो हो घेता ताचो हा. पण आता डबल वाढला न्हू शॉपा बी हे का एका दिसाक काय 2 दिसाक. एका दिसाक 100 दुसऱ्या दिसाक दुसरो. आणि सरपंच तेजे 500 1,500 2,000 असे पे हे घेता तेजे कशें कितें हा. आम्ही गेल्ले मग पयर येयल्ले मग आम्ही पंचायतीन पंचायतीन येवन तो सोपो कंप्लेन बीन दिल्ली येयल्लो तो भुरगो विटू हा. हय पैसे दिना सारखे तेजे म्हाका सांग सोपो घेता पळय आयकून घे मरे आता सोपो पळय तूं आतां म्हणटा पैसे दिना पैसे कित्याक दिना तुवें पैसे कित्याक तुमचे कोणूय येतलो आता परत म्हाका सांग स्लिपी बीन काय दिवपाचे ना. स्टॅम्प आसा सिरियल नंबर सिरियल नंबर कंपल्सरी मरे. जे आम्ही आता पंचायतीन काडटा तेका सिरियल नंबर आसता काय ना. जेन्ना कलेक्शन वयता पळय थोड्यांक गिरायक जायना तो म्हणटा मागीर यो कशें जाता सिरियल नंबर न्हू बुकार स्लीप काडटा पळय तेजेर सिरियल नंबर आसूंक जाय न्हू. तुका परिस्थिती खबर ना कलेक्शनाक 10 फाटी वयचें पडटा ती म्हणटा गिरायकूय जावना मागीर यो मागीर गेले म्हणटा एक दनपारा यो कशी ती करेक्ट करता. सिरियल नंबर तशें मेळचें ना तशें म्हणना तो कितें म्हणटा आतां बूक आहा पळय न्हू कलेक्शन बूक आसा तेजेर वयर सिरियल नंबर आसा ना तेजेर ना
तेगे लुकआउट आम्ही प्रिंट करून दिना मागीर तेका सांग हांगा ते फालतुगिरी करपाची ना तेका सांग टेंडर घेतला टेंडर जाल्या म्हणून कितें आसा पळय मरे आता तू धंदो करता अशें कितें तेजे बोर्डान घाली ना इतलेच दी म्हणून ते आता एक महिना जाले 1 रुपया दिना कित्याक कोणाक फायदो आहा तुमकां कितें फायदो आहा तुमकां कितें फायदो आहा तसो न्हू रे पयसो पंचायतीक पयसो येता तो दिना म्हणटा न्हू तूं आतां कित्याक लागून फुडल्या मिटिंगांनी ठरयला तेजे कडेन वचपाक तेका फुडले फावट दिवच नाका ताका बोलून घे तेका सोपो दिवं नाका भायल्यांक अशें तूं सांगूंक शकना हांव सांगून तूं सगळे लोक सांगता सांगा लोक तो हांगा प्रॉपर ऑक्शनाक घेवन गेला हय तेका भायले दिवं नाका खूब कंप्लेनी पावल्या आतां न्हू फुडले फावट दिवं नाका तशें आमी आडोवंक शकना कित्याक म्हणून तूं यो हांगासर तूं तेज्यापेक्षा मायज घे वर ऑक्शन ओपन आमी दिना अबे आमी म्हणटा न्हू तेका भायले तो आमच्या पंचायतीच्या जुडिशियन मागीर तुका कितें फायदो आहा भितर तेकाच दिता म्हणटा तूं उलयता पळय जेन्ना ऑक्शन त्या दिसा तूं यो ऑक्शन फाटल्या दिसांनी जातलो अरे ऑक्शना दिसा यो सरपंच हांव कितें म्हणटा तुमी एक ऑक्शन करचे पयलीं एक तुमचे स्पेशल हे करा बाबा बुकार रिसिप्ट नंबर आसपाक जाय स्टॅम्प आसपाक जाय सायन आसपाक जाय डेट आसपाक जाय हे तेका ऑक्शनकाराक जाय दिया हे तुमची कंपल्सरी आसपाक जाय आनी तेका हेच मागता आमी तुजे आमी तुका हेच सांगता न्हू तेच्या पयलीं हे आसपाक जाय म्हणून दिता आसतना आनी तुमची रेट्स कितें आहा पळय ती पयलीं डिस्प्ले करा तेन्ना आमी डिसिजन घेतलें सरपंच कायदेशीर आनी तुका आतां कशें उलयलें तूं तशें एका बरोबर घे 101 दिलो 102 तेका दिवचो पळय कशें कितें आसता जेन्ना तुजे रिसिप्ट रिसिप्ट नंबर सिरियल नंबर आमकां आतां कशें उलयलें तूं ती रिसिप्ट आहा पळय न्हू जी विथआउट सिरियल नंबर आहा पळय ती हांवूय करूं शकता स्टॅम्प हांवूय रेडी करूं शकता ह्या कितें प्रॉपर कितें आसपाक तेजें नांव आसता कॉन्ट्रॅक्टर तेजे रेट बरे मार्केटाचे रेट तुका सांगला मरे हांव आसलो म्हणून तुका मरे सांगला मरे आता मार्केटाची सिरियल नंबराची न्हू दामोदर रेट सांग त्या टायमार धंदो सांबाळटलो काय कंप्लेन करपाक जाल्यार त्यापेक्षा ऑप्शन करच्या पेक्षा एक माझे सजेशन आसा फिक्स केला मरे कितके घेवपाचे मागीर तू म्हणटा आता मिटराक 100 रुपया आम्ही मिटरा पयलीं 20 रुपया दिताले तू वांगडा 100 रुपया कशें 100 मग 200 रुपया पडले मरे आमकां कशें म्हण कितें वेगळें कितें एक मिनीट हांव सांगता आयकय ती मार्केट बरें बांदला रस्त्यार सुद्दां कित्याक बसयता आमचो म्हाल व्हरपाक नाल व्हरपाक रोज चलोन वयर येना हांवें गाडी पार्किंग खंय केली सावंताले हेजे कडेन गाडी पार्किंग करपाक जागो ना मागीर तूं व्हडलें मार्केट बांदलां मार्केट बांदला रस्त्यार कित्याक बसयल्या सगळ्या मार्केटान भायले सगळ्यांक काड भायल्या खंय तूं पार्किंग आमच्या गाडयो वचोल जाल्यार आमी गाडी खंय दवरतली बायकी सुद्दां पार्किंग प्रॉब्लेम जाता थंय पार्किंग केला न्हू हांवें एक दीस गाडी घातली म्हाजी 4 व्हिलर म्हाका भायर काडूंक गावना अर्द वर फाटीं फुडें करता हांव सांगता मरे हांव सांगता मायक घे मिडिया काय बनी मार्केटान पळय आतां मार्केट वाडला ते आमी तांकां यो म्हणूना मार्केट नेवें जाला म्हणून सगळे वेंडर येयले ओके बरी गजाल रेव्हेन्यू तिका जातलो आमकांय भरता ओके पूण आमी कितें केलें ज्यो गाडयो आसा पळय सकयल एक ग्रावंड लेवल केलो ते ग्रावंडार दवरपाक खंय तो सकयल अडपणां वयता पळय रस्तो अडपणां वयता न्हू कोण इतके पयस गाडयेच पाक करिना करिना आमी 10 फावटी सांगले तांकां आयकोचेच ना लोकांक थंय वचून आयक मरे आयक थंयसर आमी सांगले दवर म्हणून आनी सेकंड आतां दुसरे आतां सकयल रस्तो आसा पळय मार्केटा सकयल ओल्ड ब्रिज पयलींचो थंयसर ते येवन बसता आतां आमी कितें केलां तो टॉयलेट ओल्ड टॉयलेट आसा तो टॉयलेट उडोवपाचो तो लेवल करपाचें जे रस्त्यार बसता पळय ते सायडीन शिफ्ट करपाचें मागीर ते म्हाका सांग जे वयर आतां आमचे कोणूय नाल घेवन बसता
न्हू मार्केट कित्याक बांदला मार्केट कित्याक बांदला भायर बसपाक मार्केट बांदला येदो व्हडलो खर्च करून मार्केट ऐकून घे मार्केटान ऐकून घे जे पळय रस्त्यार आसा पळय दामोदर ऐक मरे फाल्यां आनी कोण येतलो आनी कोण बसतलो जे रस्त्यार जे कोण बसल्या पळय रस्त्यार जे कोण बसता पळय भायर पयलीं ते माडुली थंय वयता पळय थंय बसता तांकां सगळ्यांक थंयचे कार्ड आनी सगळ्यांक भितर घालूंक मेळटा ऐकून घे मागीर तूं सांग भितर घाल कित्याक लागून थंय पळय फूल 2 दीस इतके पार्किंग प्रॉब्लेम जाता की सगळं ब्लॉक जाता त्या खातीर पुलीस बीन फायन बीन चालू तेंचे असतात पूण जे पळय रस्तो आहा पळय न्हू ते पार्किंग कर आनी जे कोण भितर पळय जागा आहा पळय न्हू ते भितर जागा भितर घाल तांकां सगळ्यांक भायर अशें खाचकट करून नाका आनी जे भितर आमचे जे लोकल जावं आमचे कोण भितर बसल्या पळय न्हू तांकां गिरायक जायना तांकां भाजी घेवन सगळे रस्त्यार बसता तांकां घेवन वयता ते भितर मार्केटान कोणूच वचना कितें फायदो मार्केट येदे व्हडले बांदून इतके करोडांचे बांदून फायदो कितें सांग म्हाका आतां इनॉग्रेशन वाडलें जालें आतां तूं उलय आतां तूं उलय आता कशें बरयलो तुकाच गाडी घेवन घरा वचपाक मेळना मागीर तेच सांगतात तो जागो खाली दवरी आनी तो आसा पळय बसता पळय भायर ताका सगळ्यांक भितर घाल आनी कितें कर आयज सांगतात जे पळय कोणाक व्हडले जागे दिल्या पळय न्हू ते मातशे बारीक कर आनी तांकां सगळ्यांक बसोंक दी आमी म्हणटा आमकांच इन्कम मेळटले पंचायतीक इन्कम मेळटले ना न्हू पूण ते सगळे पंचायतीक टेंडर काडटा टेंडर जालो मरे आता ते येता त्यांची इन्कम खंयचो रावता तुमकां पंचायतीन ते सोपेकाराक दिता सोपेकार आमकां तुमकां कसो दितलो कसो दितलो तेजेर कंट्रोल काय लक्षूच ना थंय तू पयलीं कंट्रोल कर तुजो तू बाबा कितल्या आता बाबा जाय ते आपले जाय ते बसतले मार्केटान आता खूब जाण येता फाल्यां तेंच्या घरांतले कितें ना जाल्यार कितें तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण अरे आमकां भितर गिरायक गाडी हाडून कोणी बाजारी बाजाराक वयता नाल्यार बाबा ते बाजारकार कोणी येता ते जागो थंय पार्किंग ना म्हणून आपल्या घरान पार्किंग करता फाल्यां तेच्या घरांतले कितें नाल्यार कोण घेतलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ते आमी प्रोविजन हांव कशें करता तें सांग ओल्ड टॉयलेट आसा पळय आमचो तो ओल्ड टॉयलेट डेमोलिश जाल्या कारणान ती एरिया सगळी पंचायतीची सकयली ते हे सायडीचे शिफ्ट सगळ्यांक तेवटेन करता मार्केटान भितर मार्केट येदो व्हडलो मार्केट बांदून कितें फायदो रस्तो ओपन जालो न्हू पार्किंग एरिया भितर ओपन उरली अरे म्हाका सपोज भायर तांकां दवरूच नाका भायर दवरूच नाका भितर घालांनी दवरी मरे मार्केट बांदला पळय मार्केटानूय उरोंक जाय आमी उत्तम पार्किंग करून दिता तांकां कितें पार्किंग गाडयो म्हणून तुका कित्याक लोकांक आतां आमी सुद्दां गाडी घेवन वयतल्यार गाडी दवरपाचो जागो नासता अशेंय सांगलें पळय जर तर तुमी म्हाल हाडटात ते जर ट्रक तुमी अशें लायले जे गिरायकार येतले तांकां गाडी लावपाक खंय मेळटली तुमकां गिरायक कशें जातले तुमी ग्रावंडार लाया सकयल ते ट्रकांचे सकयल लाया आनी ही ओपन सोडा रस्तो कोणी टू व्हिलर येता ते पार्किंग करून तुमकां गिरायक येतले आमी तुका ट्रकाचे बीन सांगिना ट्रक भायर लायतात ते प्रॉब्लेम ते सॉर्ट आउट तशें सांगलें ते ओके पण आमकां कितें म्हणटा जो रोड आसा पळय तो रोड आसा एरिया म्हणजे सायडीन तरी लावले म्हणून बिल्डिंगे फुडल्या जेसीबी कुशीस कट करून उडयल्यो त्यो पयले सायडीन तरी लावली हांव कितें म्हणटा तूं आयकून तरी घे जो आतां तुका क्वेश्चन सांगला पळय जे तूं ह्या रोड माड्डुले ते टायर पंक्चर काडटा पळय तो रोड आहा पळय न्हू थंय कोणाकूच लावून दिना सगळ्यां कडेन भितर थंय दुकानां लावून दिवूच नाका मरे दिवं नाका म्हणटा तूं ट्राफिकाक प्रॉब्लेम करता मरे सगळे पुलिसांक प्रॉब्लेम जाता मरे थंय आनी म्हाका सांग त्या मार्केटाचो येदे व्हडले मार्केट बांदून फायदो कितें हांव तुका तें म्हणटा येदे व्हडले मार्केट बांदून फायदो कितें जालो तूं रस्त्यार बसयतलो जाल्यार ते आनी कित्याक बांदलां मार्केट बांदपाची आमी बसयना अरे तशेंच आसूं आसलें आमी बसयना तूं सरपंच मरे तूं सरपंच मरे अरे तशें जायना म्हणल्यार कितें जायना म्हणल्यार तशें जायना
मार्केट कित्याक बांदला हेच्या व्हडलें मार्केट बांदूंक फायदो की मार्केटान चार मिटर दिला त्यांना 2 मिटर दी 2 मिटर दी मरे नाल ते वेंडरांक डावनाय जे कोण गोंयकार आसा पळय ते थोड्यांनी 2 हाडिल्ले आसा त्यांना आम्ही असू गोंयकारांना हाडू म्हणून गोंयकारांचे आमी प्रश्न येना खूब गोंयकारांचें नांव घेनाका टॉपिक चेंज करनाका टॉपिक चेंज करनाका जे कोण आतां पळय एक्स्ट्रा भायर आसा पळय न्हू तांकां काड आनी भितर घाल मरे अरे आसू आसू म्हणून तूं सरपंच कित्याक जालें बरोवन घे ठरा बरोवन घे हा बरोवन घे काय तो ठरा बरोबरचो मागीर आम्ही इम्प्लिमेंट करता कितें करपाचें मागीर तूं म्हणजे आमच्या ठरावाचो काय येत ना वेल्यू ना हा मागीर ठरावच म्हणपाक जाय न्हू हा ते बरोवन घे बरोबर पयलींचे लोक आसा जाल्यार तांकां पयलीं भितर कित्याक घेवंक ना आनी नवे तांकां भायर मागीर तुजे कडेन उलयल्या सरपंचान उलयता नाटकां संदेश तेंच्या कडेन उलयनाका सरपंच आमकां लागता ते कोण आमकां सरपंच लागता आमी तुका विचारता आमी तुका विचारला आयले पळय नाका आमी आमकां सरपंच लागता आमकां ते लागना अरे आमकां खबर आसा आतां कोण भायले ना ते स्पेशल ग्रामसभा घेता म्हटलेली घेतली अरे तो टॉपिक घेऊन आता म्हाका सांग मार्केट काउंटर तो तर बोललो भायर बसोवपाक रायट ना तांकां कितें तरी आम्ही त्यांना सांगता आता मार्केटान तर सपोज आयकय आता मार्केटान आता 20 शॉपां आसा 20 शॉपां नो सांग 20 शॉपां जाय आनी मागीर आनी शॉपां जाय म्हणटली नाल्यार दितलो काय म्हणून सांग तूं दितात बांदून दितलो काय म्हणटात सरपंच तुका सांगता सरपंच मार्केटान आतां शॉपां कितकी आसा सरपंच मार्केटाक शॉपां कितकी आसा टोटल 54 आता 60 जण येले तुका आनी शॉपां जाय तर तूं भायर काडून दितलो न्हू तूं भायर काडून दितलो तांकां शॉपां न्हू आता तूं म्हणटा ते भायर येयले तांकां भायर तुवें बसयले आतां नो आतां एग्जाम्पल दिता तुका आता आमी 70 जाणांनी सांगले हांगासर आता तू 54 हा आम्ही प्रोव्हिजन करता तो टॉयलेट म्हणून एक्सचेंज करून नाका अरे आमी जो प्रश्न आसा तांकां थंय भायर घालूच नाका तांकां काडांनी भितर घे आनी समज आयकून घे 2 मिनटां आयकून घे जेन्ना 50 सरपंच जाय जेन्ना 50 जण समज भितर आसा बसल्या आनी तुका कित्याक जाय ती बरी हे शॉपां मागीर तांकां सांग जागो ना धांवून घाल मरे कित्याक जाय म्हाका सांग नो आता अरे बाबा आम्ही आता तुका 50 जण बसता तेंचे फायनल जाले मरे आनी मागीर तांकां गिरायक कितें जातलें फायदो कितें अरे ओपन मार्केट वही बसयतले भितर गेलो ऑलरेडी शॉप तुम्ही ट्राय करा मॅक्झिमम ना बाहेर नका मार्केटाच्या बाहेर नका कोणाक जाय मार्केटाच्या बाहेर विचारलो का
आम्ही मरे 20 रुपये मीटर दिताले हो आमला 100 म्हणटा 100 कशे आसले 100 200 जाले मरे 200 रुपये कशे दिता हय हय पंचायतीक फायदा जावनी हो पंचायतीक फायदा जावनी बाहेर बसता का पंचायतीक सोपो घेवपाचो गायडलायन कशी आसा खबर आहा पंचायतीचे टोटल एरियेत भोव म्हणून पंचायतीक कितें आसा पळय ते घेवपाचे अशें गायडलायन पयलीं पासून आसा आमच्या बुकार आसा ना त्यापेक्षा आम्ही बाहेर बसूंक दिनाका म्हणून पंचायतीची सगळे कलेक्ट करपाचे अशें तेंचे क्लॉज आसा पयलीं पासून ते मातशें लागीं पूण आमकां ते 100 रुपये मान्य ना मिटरां रेट कमी आम्ही 20 रुपये दिताले आयज तूं 100 रुपये 200 रुपये दिता आमचे तितले ना सोबत ना भितर वयर 20 रुपयांचे 100 रुपये झालो कितको पैसो कितके खातले तुमी आम्ही खंय मारली रस्त्यार रिक्षा घेवन रावता मरे भितर या म्हणून भायर बंद करा तेका नाल्यार आम्ही 100 रुपये कित्याक दिवपाचे रस्त्यार घेवन बसता सगळे तो रिक्षा घेवन रस्त्यार बसता आणि आम्ही मार्केटान वयल्यान पार्किंग ना तुझ्या गाडी दवरपाचो जागो ना 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 ए मार्केट रेग्युलेशन बरे ए सेक्रेटरी रोडानी पैसे भरून ए घरावरून घे घरावरून सेक्शन 6 आणि रूल नंबर अंडर सेक्शन 6(4) आसा मार्केट फायदो कितें जायना तुम्ही म्हणटा तशें ग्रॅज्युलेशन करून घेता त्या रस्त्यार पयलीं बसताले कोण पयलू बाजाराची ना पयलीं बसताले तर पार्किंग आशिल्ली पयलीं नो नो अरे कोणी माल घेतला सायडीन माल कसा व्हरतलो गांवांत विचार जाय ए तुमकां सगळ्यांक गांवांक जाय भायर बसलेले मार्केटाच्या भायर बसलेले मार्केटान भितर बसलेले जाय काय नाका काय भायर बसलेले जाय भायर बसपाचें कोणीच ना नो मार्केटाच्या भायर कोणाकूच बसूंक दिवपाचें ना रेग्युलेशन भायर बसपाक भायर बसूंकूच दिवंक जायना न्हू कोणाकूच भायर बसूंक दिवंक सगळ्यांक भायर कोणाकूच अरे थोड्यांनी सायन्स मारूंक ना बुकूच घेवन जाय मरे आमी सायन्स आमीच मारूंकूच ना फायदो काय ना गांवांक फायदो काय ना लोकांचे फायदो पार्किंग पयलीं सगळ्यांक क्लियर दामोदर तुझ्याकडे कोणत्या त्याच्यावर ओढलं ना कोणत्या डिपार्टमेंटात अरे तो पयलीं आता सकयल पोस्टाच्या पार्किंगाचे ते गाडयो थंय चालयो पयलीं गाडयो लायताले मरे सगळ्यो गाडयो लायताले तुम्ही ते तांकां बसयले पळय तांकां एक तर भितर शिफ्ट करा नाल्यार ते तर भायर बसले जाल्यार तेंचे कडल्यान फायन मारून पंचायती येवपाक भायर बसयताले कळ्ळें फायन घाला तांकां आमकां पयलीं मेन म्हळ्यार पार्किंग पार्किंग पयलीं ज्या मार्केट बांदून पार्किंग नाल्यार मार्केट बांदून आमकां फेर गांवांत काय फायदो ना आमी गाडयो गेले तर भायर बसता रिक्षेन आनी आमी भितर आनी 200 रुपया म्हणटा तूं फारीक करपाचें आमी 100 रुपया कित्याक लागून हांव 20 रुपया दितालो पयलीं सोंपेकांनी फायदो मरतो जाय तसो घ्या मरे पंचायत तुज्यो आनी पयशे नाल्यार आमचे सोंपताले कितें म्हणतो मागीर वीस रुपये झाले आम्ही ए राजे खूप जाण उरले यो मरे खूप जाण यो हे कवर जाय येतात आम्ही उरले
ऑप्शन हे फायनान्शियल जाता मार्च टू मार्च दोनदा जायना ओके मार्च टू मार्च तुमच्या रेट वाढून पाहिजे तुम्ही मार्चानूच ताका रेट वाडयल्लो म्हणजे मार्चान पयलीच ऑप्शन घडटा तेन्नाच तेन्ना मार्केट ओपन जाल्लो तर मार्केट शिकता तेन्ना रेट वाडोवंक तुम्ही परत पूण तेन्ना मागीर सोपो वाडवला रे मिटर 100 केलो म्हणटा तू अरे पयलीच वाडयल्लो जेन्ना ऑप्शनाक येता पळय बीड घेतली तेन्ना वाचून वाडयल्लो अरे आमकां कोणा आमी दिना 100 आमी 100 परवडना न्हू ते तुका बेस्ट तो वाडयतलो कसोय कितें तू काय म्हणता नवा मार्केटात 100 रुपये मीटर केलं म्हणता मरे आणि कोण मार्केट किती चाललो अरे तू भायरूय बसयतलो मार्केटान कोण येता भितर 100 मीटर कोण ना म्हणता मरे 100 मीटर तो म्हटलं म्हणून आम्ही हांगा बरयल्लें आसा आयज बरोवना काय ते बरयता तुम्ही ग्रामसभेक सांगून केल्या 100 रुपयाचे तुम्ही कितें बरयता मायक घे सरपंच पयलींच असले म्हणटा काडचे ना हे 100% म्हाका त्रास जाता पूण हांव उलोवंक शकना रेजोल्युशन बरोवन घे सेक्रेटरी रेजोल्युशन बरोवन घे हा भायले काढपाचे मार्केटाचे भायर आसा पळय ते सगळे काडपाचे आणि जर ते बसले जाल्यार पंचायतीन फायन मारपाची तांकां फायन मारपाची तांकां पंचायतीन भायर बसले जाल्यार वचोंक दिया तांकां पूण फायन मारपाची पंचायतीन फायन मारपाची तो सोफो कलेक्ट करतो हाडून डायरेक्ट आमकां दिवपाचो तशें करपाचें ना 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 पळय तो आनी खंय आपल्याक पयर तो हे गाडी घेवन बसता पळय ते तशेंच जाता मागीर तशें कोणी घेवन बसताले त्यापेक्षा आमी पंचायतीन फायन मारपाची सांजचो व्हिडिओ इतलो आमकां कलेक्शन दाखोवपा जाय भायर बसता रस्त्यार बसोवपा जाल्यार मार्केटूय बांदपाचें न्हू बंद करा तेंचे रस्त्यारूय बसोवपाचें पळय डिसिजन आतां कशें आतां तुमी पर्सनल घेतले आनी फायदो ना आतां लोकांक कशें जाय तशें डिसिजन जावपाक जाय मार्केट हो गांवचो लोकांक तर जाय सगळे भितर बसलेले भितर बसलेले गांवाक लागून मार्केट हाडला पयलीं पार्किंग आसली मरे थंय ऑप्शन दिले टॉयलेट कट जालो टॉयलेट भायर बसोवपाचें ना पार्किंग कर टॉयलेट काढानी थंय पार्किंग कर टॉयलेट काढान थंय पार्किंग कर सगळे पार्किंग कर थंय हा टॉयलेट काडटा जाल्यार थंय पार्किंग कर थंय आनी बसोवपाचेंच ना कोणाक भायर फक्त आतां येदो व्हडलो मार्केट बांदला येदे व्हडलें इनॉग्रेशन केलें हा बरें बांदलां हें बांदलां म्हणून सांगलें ताणें जालें हें भायर कित्याक पण 108 प्रॉब्लेम दिसपा लागलो फाटल्या बाजाराक हे जाला 108 वचपाक प्रॉब्लेम मेळ्ळा इतके ब्लॉक जाता ए 108 ते प्रॉब्लेम मेळ्ळा 108 भितर व्हरपाक घालपाक 108 आनी सगळे ते फ्रूटवाले रावता मागीर कितें तुमचो कंट्रोल आहा तो तेजेर एकट्या कोणा कितें जाल्यार मागीर ते हे उडयत न्ही सगळ्यांक बारीक बारीक कर आणि बारीक बारीक जागो दी तुमकां सगळ्यांक बसोवंक जाय नाल्यार सेक्रेटरी बोलून घेतले सेक्रेटरी बोलून घेतले वाच पळय वाच कितें बरयलां The vendors who sit outside the Banastari Market Complex to pay direct support to Panchayat or support collector or to fine to be implemented. सोप्याकाराक सांग कितें आनी तेजे पळय सोप्याकाराक सांग थंय तेजे फी घेवं नाका म्हणून आनी तुमी डायरेक्ट वचून फायन घाला तेका तशें कितें सांग अशें कितें आणि रेट घाल रेट मार्केटाक लाय मार्केटान रेट लाय ना ना बरोवन घे रेजोल्युशन बरोवन घे रेजोल्युशन बरोवन घे
ह्यो फातोडे मी तर सारको होल्ड जालो न्हू ते फातोडीचेर न्हू ते केन्ना दिवचें मागीर तो फातोडीवर देवचो सर 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 किती बरयला The vendors who sit outside Banastari Market Complex to be fined by the Panchayat and instruction to be given to तर मार्केटान रेट मारपाची जाग्याची ती बरे तलाव घेतला बरोबर बरे झाला आणि हे झाले न्हू स्पेशल ग्रामसभा सरपंच किती अरे कोण आमच्या एक सांगते काय रे झाले सगळे ते राजन सरपंचाचे काय तू ओल्ड सरपंच आता ती ॲम्ब्युलन्स दिल्या तेका आता आमकां सुद्दां गरज पडली जाल्यार कोणाक कॉल करपाचें आणि तुम्ही ड्रायव्हर बी दवरला तर कोणाक विचारपाचें बी त्याचे नंबर बिंबर काय ना आमचे कडेन नंबर हायलाइट कर मरे डिस्प्ले कर मरे सगळे पंचायतीक कॉल ड्रायव्हर आसा न्हू ड्रायव्हर आसा न्हू ड्रायव्हर आहा तो अल्कोहोल घेना मरे ड्रायव्हर तुका बरो करून नाल्यार वयता आसतना आनी दोग जाणां वर ड्रायव्हर बरो हा हे जी लाईट आसा पळय लाईट आहा पळय आमच्या मार्केटाक लाईट आहा ती आमची मार्केटाची काय भायली घेतल्या आणि जे भायर बल्ब घालता पळय भायर आणि देवस्थानाचे आमच्या मार्केटाची तेका दिवंक मेळना आमच्या मार्केटाची तेका दिवंक मेळना भायल्यान म्हणजे लोड कमी मग 3 फेस न्हू ती देवस्थानाची आणि आमची आणि त्याचे पैसे कितके घेता जे भायर बसता पळय कितके आम्ही ऐकलंय तसे हिशोबान 50-50 रुपये घेता 50 माझ्याने व्हिडिओ ना तुका सांगता माझ्याने व्हिडिओ जाय जाल्यार आता तुका धाडटा ओके सोड आणि शॉपांचे किती गेला मार्केटाचो कोणाचे माईक घ्या मरे 5 शॉपांची रेंट हाय आसा पूण तांकां आमी पयलीं दिला तुमकां ती परवडटा काय ना परवडटा 3 जाणांनी आमकां परवडटा म्हणून दिला 4 जाणांनी अजून दिवना आणि बाकीचे आसा 3000 तांकां नोटीस धाडूना तेंचे कितें समज कोणाक नाका जाल्यार आमी दुसऱ्याक थंयसर दितले आणि ती नवी बांदल्या पळय ती आमचे पयलींची शॉपां आसल्या पळय ती कमी जाताली शॉपां मार्केट एकदा कॉम्प्लेक्स आमच्या शॉपांचो येयलो ना रे हय कमी आता त्याचे टेंडर बीन जाला ना जातले टेंडर प्रोसेस जावच्या पयलीं तुम्ही टेंडर हे बांधले आता 5 वर्सां ते शॉपवाले आसा पळय न्हू ते घराकडे असले त्यांचो धंदो बंद समज तर एलोट थोड्यांक केलो थोड्यांक जर करिना ते आमचे कडेन झगडोंक येता आता म्हाका एक सांग आता आमी ग्रामसभेक हे घेतले जाता की सगळे शॉपांचे जे पयलीं शॉपां आहा पळय सगळी शॉपां ते पयलींचे कोण आहा तांकां दिवचे म्हणून ती खंयची शॉपां घातलेली सकयलीच घातलेली काय वयली घातलेली सकयली घालूंक ना फूल शॉपां घातलेली फुल वयली 64 नो टोटल 64 काय कितें आहा मग आता शॉपां आता 54 54
54 शॉपांचे आम्ही फाटल्या दिसांनी रेजोल्युशन घेतलेले कितें म्हणून की तितून पयलीं त्या हितून 54 आमचे जे पयलीं कोण असले पळय न्हू तांकां दिवचे म्हणून आयका दिवचे म्हणून घातलेले. आता तुम्ही सकयली शॉपां आहा पळय न्हू ते तांकां कशे दितले जे पयलींचे कोण असले पळय पयलींचे कशे दितले 64 फूल सांगलेली सॉरी 54 रायट 54 सकयल चुकता पळय जे पयलीं असले पळय ते सकयलूच बेजमेंटाक असले कितकिदार अराउंड 36 तशें आमी पयलीं ठराव घेतलेला ठरावाचो न्हू तांकां भायर उडोवया भायर उडयता म्हणटा तुका ही शॉपां तांकां सकयलीच कशी दितलो तूं म्हणजे वयली आसा ती तुवें कितें म्हटलेलें आयका तुमी ग्रामसभेक लॉट काडपाचो सगळ्यांक लॉट काडपाचो सगळी शॉपां पयलीं जी कोण आसा पळय न्हू तांकां पयलीं दिवया म्हणून सांगलेलें तुवें सांगलेलें आमी एग्री जाल्ले पूण खंयची सकयलीच म्हणून सांगून नासली आमी म्हणूंक नासली आनी ग्रामसभेक बरोवपूय नासले कशें लागना म्हणटा तूं हय हांव मान्य करता सकयली शॉपां सेपरेट आयक रे एग्रीमेंट केल्लो आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स सारकोच तुमकां आमी शॉपां दिता खंयची म्हणून बरयल्ली खंयची दिता म्हणून तें कितें सांगलेली न्यू शॉपां हे जाले ती जाली 54 कितें आसा पळय न्हू ती तुनली म्हटलेली पूण ताका सकयलीच म्हणून मेन्शन केला सरपंच म्हाका एक सांग ती शॉपां कोणाची तेंच्यानी एग्रीमेंट कसो मारलो तर तेंका रायट कोण येयलो एग्रीमेंट मारपाक कसो रिहेबिलिटेशन ते ओनरशिपीन मारचे ना म्हणजे ओनरशिप तुमच्या बरेपणान दितले तुमी म्हणजे कशें हांव कितें म्हणटा शॉपां पंचायतीची पंचायतीन हर एक गांव तेंका रायट आहा तो अरे पण त्यांच्या भायर भायर आमी म्हणीत ना चार कमी पडटा म्हणून 4 परतून बांधली फाल्यां आनी 2 कमी पडटा म्हणून आनी बांदतली कशें तुम्ही रेंटेड आशिल्ली तेंची ओनरशिप नाशिल्ली कोण बसता तेंका ती आता पळय 4 महिने ते पळय बेकार आशिल्ले म्हणटा पळय तूं कितल्यान बेकार आशिल्ले 4 वर्सां कितल्यान बेकार आशिल्ले जवळ जवळ 15 जण बेकार आसले मागीर कॉम्प्लेक्स कित्या खातीर बांदतालो तो कॉम्प्लेक्स रेंटेड आशिल्ली ती रेंटेड आशिल्ली जेन्ना पंचायती कॉम्प्लेक्स बांदूंक जाय न्हू तेन्ना पंचायतीक रायट आहा जे रिहेबिलिट करतले पळय न्हू ते न्यू रेटीन तांकां पयलीं प्रिफरन्स हे जाले आमी ते म्हणिना तांकां पयलींच दिवया पूण तूं म्हणटा सकयलीच कशी म्हणटा तूं तांकां कसलो रायट आहा रेडी ना हा मागीर तशें उलयता दादा तूं पळय वयर वचपाक रेडी ना म्हणटा तेंच्यांनी खंयची घेवंक जाय कशें उलयता आयकाय त्यापेक्षा तुवें स्पेशल ग्रामसभा घेता म्हणून सांगलेली घेतली स्पेशल ग्रामसभा कित्याक जेन्ना आमी फर्स्ट फ्लोराचें ऑक्शन काडटले ते तुमकां आयताय सांगता हांव ते ऑक्शन ओनली फॉर विलेज पंचायत गोमा खातीरूच आसतले तुम्ही आता मार्केटाचो हें जावंक जाय तुम्ही आता म्हटले पळय तिक्याचे लॉट काडूंक जाय बाबा कोणाक खंयचे पडटा ते पडो शॉप नंबर तूं ते घेवपाक रेडी ना म्हणटा पळय आयका तू पळय ते म्हणटा सकयली घेवपाक रेडी ना म्हणटा तुजे तूं सरपंच म्हणून तुजो होल्ड ना एप्लिकेशन केला एप्लिकेशन तुम्ही एक्सेप्ट केले आमी एक्सेप्ट करिना सांग मरे एक एप्लिकेशन येयला आताची तुमची शॉपां धाकटी आसा आपले बार आसा आपले फ्रीज खंय दवरूंक आपले व्हडले जाय कितें करपाचें तुका हें ना तुका पावर ना तुम्ही सरपंच मरे तूं एप्लिकेशन दिवपी कोण तुम्ही एक्सेप्ट कशी केली हे रेंटाक रावता लीज होल्डर कितें आहा एग्रीमेंट तुमचे एग्रीमेंट केल्लो आसा केला एग्रीमेंट कितें म्हणून मारला रिहेबिलिट जातले तेन्ना जाय मेळटा आसा पळय ती दिवची न्हू आतां कोणाक पडले जाय ते तशें तशें तिसऱ्याक दी म्हणीत ना आमी घेवपाकूच जाय तेंच्यांनी नंबर घालपाचो एक काम कर पर्टिक्युलर एक अमाउंट ठरया हांगसरल्यान तो वाडोवन घे तेंचे कडल्यान सगळ्यां कडल्यान सकयल घेत तेंकां आमकां PWDचो रेट येयला त्याच रेटीन ताका दिवंक जाय तेंचे आसले पयलीं 2000 3000 आतां येयला आमकां व्हडल्या शॉपांक 6772 रुपया त्याच रेटीन तांकां दिवपाक जाय
एज पर पीडब्ल्यूडी सगळे ऑप्शन करा बरं त्यांचे भितर त्यांना दिले आम्ही त्यांना आम्ही लेटरां दिले तशें म्हणना ते 10 जाणां आहा मरे 10 शॉपां आहा मरे 10 शॉपां खातीर तांकां आपय तांकां पर्सनल ऑप्शन करा परतून तेंची हेच जाय कशें जातले तांकां घेवन तेंचे भितर आपल्याक खंयचे जाय ते म्हाका तर हे दिसता न्हू हांव 6 रन घेतलो 8 रन घेतलो तांकां घेवनी मरे मागीर आमी करता फुडले काय ऑप्शन अरे बाबा पण आमी जे कोणाची आसली पळय न्हू तांकां लेटर धाडला तेंच्यांनी पयलीं ते तुम्ही अशें करून दवरता की ही शॉपां तेंची पर्सनल अशें करून दाखयता फाल्यां सकाळी ते येतले हांगासर आमची आसना आतां पळय वत म्हणटा आपल्याक थंय गिरायक जायना आमचे नाल ताका काड आमची सोडून तुम्ही दिलेत कशें म्हणून ते फाल्यां दुसरे ग्रामसभेत गावचेच आमचे रेंटेड न्हू रे पूण रेंटेडूच रे आमी इतले वर्सां रेंट भरला त्याचे वयल्यान डेपॉझिट तुमची आतां म्हाका सांग की सगळ्यांनी रेंट भरला ते अजून रेंट सुद्दां पेंडींग आहा मरे पेंडींग आहा तेका आमी दिवना केन्ना कितें तुम्ही आता तुझ्या लेटर गेले मरे लोकांक आता उदरलो लेटर गेले मरे पैसे भरा म्हणून पैसे भरप पळय ते न्यू शॉपाचे न्यू रेट आताची पळय आसा ते रेटीन म्हाका सांग आता जी पयलींची कोणाची ड्यूज आशिल्ली ती कितले पर्यंत कंप्लीट जाले सगळ्यांची ड्यूज ते आता पळय आमी दितले ते एकट्याचोय ड्यूज ना न्हू पूण कितल्यांक म्हणले कंप्लीट केला जो पयलींचो पेंडींग ड्यूज आशिल्लो तो पयलीच केलो जेन्ना रीएस्टेट करतालो पळय सेक्रेटरी पळय तुम्ही लिस्ट काडलेले पळय तितून ड्यू आसा मरे ड्यू आसले ते नासले ते पयलींचे ते ड्यूज आसले पळय न्हू ते पयलीं आसले पूण आसा आतांचे आता ड्यू आसा ताका तुम्ही हे केला दिवपाक रेडी आहा एग्रीमेंट केला पळय न्हू क्लियर आसा तेजो शॉपा सकयल ग्राउंड फ्लोर कितली आहा 17 आणि कितले वेंडर्स उरले ते दिवपाचे टोटल आसा 34 पूण पयली एक्झिस्टिंग जे ऑलरेडी नो ड्यूज आहा नो ड्यूज नो क्लियर आसा ते नो ड्यूज काय क्लियर आहा चौकान फर्स्ट फ्लोर बाकी सगळे तांकां ती पावता सगळी शॉपां पावना म्हणून ती बांदले न्हू रे आनी सोसायटी आसली आमची सोसायटीची गाडी लागपा खातीर ती सकयल बांदली आमी पंचायतीन डिसायड करून सोसायटीची सकयल बांदला तुम्ही सोसायटी कित्याक ट्रक लागूंक जाय न्हू कोटा येता तो थंयसर हे आसा स्टेप्स आसा थंय ट्रक लागूंक शकना सकयल डायरेक्ट शॉपार तुम्ही सगळ्यान फर्स्ट प्रोविजन करून जाय सोसायटीकूच केला न्हू करूना सारको सकयल केला एज पर जाय तसो केलो तांकां कसो आमी पयर केला मरे जाय तसो केला हांवें चेअरमॅनाक आपयला थंय दाखयला सगळें केला तांकां गोडावंक गोंयलो मरे इतलो बारीक फूल हायट आहा आम्ही पर्सनली फोन येयला मरे कष्ट करच्या पयलीं चेअरमॅनाक आपयला दाखयला आनी केला पूण म्हाजेच पण ती तुमी पळय शॉपार तशी दिता पळय न्हू ती रेंटेड म्हणून दिया तांकां ओनरशीप एग्रीमेंट बीन मारला पळय थोड्यांक इतलो डिमांड येता वॉरंटी इतलो कित्याक आमकां परवडना तुमी सोडा सोडून नाही सोडू अनेक सांगता जो कोण मागता पण आपले हे शॉप जाय ते शॉप ताका ऑप्शन करा मरे वाडोवन दिया मरे अरे तू सांग पळय सांगता तू सांगतलो पण तेच शॉप घेवपा डिमांड करू शकता अशेंच केला रे आतां पळय थोडे कितें थोड्यांनी एक्सेप्टेशन दिलें थोडे दिवना तुमी इतले कित्याक वाडयले इतले अरे ते आमी वाडोवना गव्हर्नमेंटाचो जो रेट येयला तोच तांकां दिला ते आमी कमी करूंक शकना 6,772 रुपया हो म्हणटा कितें 5,000 कर कशें जाता तें जायना न्हू तें तुका नाका सो दुसरो तो 6,000 घेवपाक रेडी आसा न्हू आमी ताका दिता लास्ट क्वेश्चन 75 years दामोदर जो पळय पयलींचो फर्स्ट फ्लोरार आसले तांकां दिला दिवपाचे आसा 3 जाणां दितले मरे लास्ट एक सांगता फक्त 7 शॉपाचे फक्त आम्ही लेटर धाडले ती सारकी काय सोदली 3 जाणांनी एक्सेप्ट केला सकयली दुसऱ्याक दिता आसतना कितें कर सांगता जेन्ना ते पयली काडटली पळय दामोदर ना 2 मिनटां दामोदर दुसऱ्याक दिता म्हणटा पळय ही सकयली आहा पळय ती ऑप्शनाक कशी काड जी वयली काडटली पळय न्हू तेन्ना काड एक आमचो बेग जावनी ते तूं म्हणटा 3 जाणांक नाका म्हणटा पळय तूं सांगला आतां न्हू 3 जाणांक नाका म्हणून तेंचे कडल्यान
आता एक टॉपिक त्याचं देतो आमचे सोपले 75 इयर्साची एकूच उलट 75 वर्साची डिस्कशन ऐका तुमचे 2 प्रश्न मुखार घेता राजनालो पहिलो प्रश्न आसा अलाइनमेंट आणि सेम तुझा तो टॉपिक आसा जे तुमचे बरोबर कव्हर करूया उमेश नायक विलेजर्स सगळं डिस्कशन ग्रामसभा हांव पयलीं म्हजें सांगता कायद्याचो हो जो आसा पळय तुमचे प्रश्न ते तुमी एक तर डायरेक्ट सरपंच आनी पंचाक विचारपाचें आतां तुमी जर पंचायत म्हणून इनवॉल्व आसपा ना मिनिटूय रिकॉर्ड जावपा ना तुमचे डिटेल कितें आसा पळय पाणबाज्याचें तुमी डायरेक्ट तांकां विचारात कितें स्टेटमेंट केल्या कित्याक ताणें पंचायत स्टेटमेंट करूं ना आनी पंचायती बॅनरां फाटल्यान आसतलें ते एक वेळ कितें म्हणटा ते रिप्रेझेंटेटीव कितें आसता तुमी डायरेक्ट तांकां विचारात दोगी जाणां कितें आसा तें पंचायती हें ठराव ना तांचो प्रश्न कितें आवाज मोठो कर बारीक जस्ट वांट टू नो द स्टेटस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय आमी पंच आमी सांगू शकता स्टेटमेंट केल्लो पळय हो स्टेटमेंट केल्लो आतां हो स्टेटमेंट केल्लो की नागझरची घरां डिनोटिफायड जातली आनी तो प्रोसेस हांगासर चालू आसा आनी आमकां PWD कडल्यान ह्या घरांची जी घरां आसा स्ट्रक्चर एकूय वयचें म्हणून हे रिटर्न येयल्लें आसा नागझरची आनी तुमी सेकंड जेन्ना तुमी आमकां सांगलें की केन्ना समज जर सर्वे करपाचो आसत जाल्यार आमकां 15 दीस पयलीं 8 दीस पळोवंक जाय तें करस्पोंडंट हांवें लेटर केल्लें आसा समज जर तुमी परतून जर अलायनमेंट करून घेतले कितें मेजून घेतले जाल्यार पयलीं आमकां कळया आमी गांवांतल्या लोकांक कळयतले आनी मागीरूच तुमी येया हें करस्पोंडंट केल्लें आसा केन्ना केल्लें तेणी हेंच्या तुमी सांगासर येयल्ले पळय ती म्हाजे कडेन पंचायतीन येयल्ली तेजे सेकंड डे केलें हांवें तेच्या नंतर परत येयल्या ना ना ते पळय ताका आमी लेटर कर सांगलेलें हें हांवें लेटर केलें आसा तुमकां जाय जाल्यार पळोवया तेणी येवना आमकां सांगिनासतना येयलें दॅट इज सेकंडरी केस पूण हांवें म्हाजें कर्तव्य म्हणून केलें म्हाका तुमी सांगलेलें ताका लेटर कर आमकां कळय म्हणून नोटिफिकेशन खंयच्यान येयलां नोटिफिकेशन तांकां खंयच्यान येयलां तेंकां येवना रे गॅझेट खंयच्यान येयलां गॅझेट ना हांव तुका स्पश्ट प्रश्न विचारता गॅझेट खंयच्यान येयलां गॅझेट गॅझेट कितें म्हणून येयलां PWDन आमकां स्ट्रक्चर ऑफ नागझरवाडा एक नील म्हणून येयला तें हांव विचारना तुका गॅझेट येयला तो खंयच्या गव्हर्मेंटान काडला आनी तें कितें म्हणून काडला नॅशनल हायवेची गॅझेट आसा पळय तुमी वाचूंक शकता खंयचे स्ट्रक्चर वयता खंयचे नागझरचे एकूय घर वयचें ना तें आमकां नाका तें नाका म्हाका स्पश्ट प्रश्न तुका आसा गॅझेट जो येयला आयक म्हाज्या हांव पयलीं तुका मरे स्पश्ट प्रश्न विचारता मागीर आन्सर कित्याक तूं मरे तेजेर वयता पळय आतां तुका विचारता जो गॅझेट येयला पळय तो गॅझेटार कितें म्हणून येयला आतां तेंचे सर्वे नंबर येयल्या तितून इन्क्लूड सगळे आसा आतां तुका ही तरी खबर आसा बोमाच्यान काळे मातयेरसून मुस्लिम वाड्या पर्यंत तो रस्तो येता हय मरे आतां हो रस्तो जेन्ना नोटिफिकेशन येयलें पळय तेन्ना गॅझेट येयला तो भारत सरकाराचो येयला PWDचो येवंक ना आतां तुका सकयली लायन सांगता तेका जो गॅझेट येयला तेजेर स्पश्ट बरयल्लें आसा जी जमीन जे गॅझेटान येयल्या ती ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या ताब्यात गेली म्हणून बरयला काय ना सरकार आमच्याकडे कितें खोटीपणा तेजो सरकार आमच्याकडे तुमच्या मार्फत कितें घोळ करता हेचे आन्सर आमकां जाय म्हणून आमी तुमचे कडेन येयल्या आयज तूं येते घेवन येयला पळय ती नोटिफिकेशन करपाक कितें फॉर्मेलिटीज आसता ती तुवें म्हाका सांगची हो नॅशनल हायवेचे नोटिफिकेशन खंयचे PWD गोंयचे हे सेंट्रलाचे न्हू गोंयचे आनी आमी सांगलें स्क्रॅच मागलो बाबा कितली जागा वयता 506 स्क्वेअर मिटर
लागजरशी वयता म्हाका मागता जे तू घेवन येयला म्हाका इतलेच उत्तर जाय जे तू घेवन येयला पळय ते PWDचे घेवन येयला PWDक रायट आसा आतां अरे पळय PWD रायट मिस्टेक गव्हर्नमेंटाची खंय जाली ती आतां स्पश्ट सांगता हांव तुमकां म्हणटा तुमी कांयच घेवंक ना जे टायमार आयकोन घे पहिले जेन्ना नॅशनल हायवे NH4 म्हणून येयलो भितर तेन्ना आमकां नोटिफिकेशन काडले कंप्लेन आसा जाल्यार फायल करा म्हणून तितून ते टायमाचेर 6/1 येयलो 6/2 येयलो आनी तितून सांगले कितें जाणा प्रत्येक फावटी तुमी सांगताले 4च घरां वयतली हेजे शिवाय आनी काय वयचें ना म्हणून हय मरे जाल्यार आयकोन घे आतां तुका जर खबर ना जाल्यार हेजे 2 प्रोजेक्ट केल्ले ही खबर आहा हेका पंचायतीक ना मरे ना हांव सोपयता मागीर तूं आन्सर दी आतां 2 पार्ट केल्या 2 प्रोजेक्ट केल्या गव्हर्नमेंटान फटोवपाक आमकां बोमकारांक ही खबर आहा तुमकां आसा अप टू काही माझ्यापर्यंत हो फ्लायओव्हर ये आणि फुडलो ये दोन पार्ट केले मरे आता जेन्ना आमकां नोटिफिकेशन येयले आनी आमचे हियरिंग जाले ते टायमार आमी तेंचे कडेन जो पर्यंत आमकां प्लॅन येयना तो पर्यंत तो हे फुडें व्हरनाका म्हूण सांगले बरोबर मरे आता ते टायमाचेर तेणी आमकां RTI मार्फत एक प्लॅन दिलो आता तूं सांगता पळय म्हाका 4च घरां वयतली तो फ्लायओव्हर वयतलो हे ते हेजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना जाय जाल्यार तुका हांवें ती दाखयल्ली आसा जो प्लॅन जो आमचे कडल्यान ऑफिसर तेंचो पळय ते हियरिंग घेता तेणे आमकां थ्रू RTI गव्हर्नमेंटान जो प्लॅन दिलो तो खरो धरपाचो काय तुमी पंचायत मेंबर हाडून आमकां सांगता हें वचना तें वचना कितले प्लॅन दाखयले आयज पर्यंत 1.5 वर्सांत ही फटींगपणां हो गव्हर्नमेंट भोंवकारा कडेन कित्याक करता आयज ना राव NH4 म्हणून जेन्ना हे जाले हो नॅशनल हायवे 748 जालो जो सुपर एक्सप्रेस हायवे भितर सरता ते हेजेर आमी हांगा रेग्युलेशन घेतलेले आसा हेज्या पयलीं घेतलेले आसा खूब कडेन घेतलेले आसा बरोबर आता जर हांगासर कांयच येवंक ना म्हणटा जाल्यार तुमी खंयच्या आदारार सांगता हें वयचें ना तें वयचें ना हेजें आन्सर म्हाका जाय आसा ह्या प्लॅना प्रमाणे जी आमकां प्लॅन दिला आमी सांगिना आणि हांगा आमकां जाय म्हणून आमी रेजोल्युशनूच धाडूना रस्तो कारण सुपर एक्सप्रेस तोय आमी मागुना पंचायतीन केन्ना तरी रस्तो जाय म्हणून मागला पळय हे आमी मागूंक ना आणि हो जर जेन्ना तुमी मागता आमचे कडेन तेन्ना आमी करस्पॉन्डन्स करपाक वयता तेन्ना हे आमकां प्लॅन काडून दितात आणि आमचो डिमांडूय नासलो आणि आमी मागूंकूय ना केन्नाच बाबा आमकां हांगासर बोमच्या नॅशनल हायवे जाय म्हणून आणि जेन्ना लोकांची ऑब्जेक्शन येता तेन्ना आमी तुमच्या बरोबर आमी गेले बी ऑब्जेक्शनां घेवन पंचायतीची तेन्ना आमी हांगासर गेल्ले आलतीन तेन्ना सांगले ते तूंय आसलो पांडुरंगूय आसलो सगळे आसले तुमचो टायम सोंपलो शेटकारान कितें सांगलें आमकां आयज तुमच्या सरकारा कडल्यान अशी प्रेस येता की हांगा तुमचें कांय वयचें ना देवस्थानाची कांय एरिया वयची ना आयकून घे मागीर तुलें डिस्कशन सारकें जावन आतां हे तुमी खंयच्या आदारार सांगता हे रिटर्न PWD गोंयच्या PWD आमकां दिला गोंयच्या तुजे सगळे तूं ITI माग गोंयच्या PWD एक मिनिट जेन्ना पुतू बाबान आमी गेले थंयसर हांगासर थंयच्यान पणजे साकून फोंड्या गेले तेन्ना सांगले तुमचे कांय वचना कितें मागीर तुवें सांगले रिटर्न दी आमकां ते आमी लेटर केले तेणी रिटर्न दिले केती देवस्थान तुळशीचे आनी देवस्थान नारायण देवस्थान आणि नागजरचे कितें वचना म्हणून तेणी बरोवन दिलें आसा आमकां पर्टिक्युलर हे आमी सांगिना एक मिनिट मागीर तूं उलय मरे हे जे तुमी सांगला आमी तेंचे कडेन मागले तेणी आमकां रिटर्न दिले सागरके मरे हांवूय आसा तूं येयलो म्हाज्या बरोबर ते आमकां रिटर्न तेणी दिले ह्याच्या बद्दल आमी नॅशनल हायवे जाय म्हणून केन्ना मागला पंचायतीक जवळ आमकां समज एक म्हाजें सांग मरे आमी मागला आमी प्रत्येक फाटी केन्ना ऑब्जेक्शन तुमकां दिलें आतां पंचायत आतां 7 जाणांची बॉडी आसा 7 जाण बॉडी लोकां बरोबर आसा ऑफकोर्स आमी तुमकां दिलें मरे बरोबर आतां आतां आमी आमचे कितें कितें एज पर एज अ सरपंच हांव सरपंच सातूय बरोबर आहा तुमच्या हांव घेवन येता
क्लियर करपाचें आता गव्हर्मेंटाक आता म्हाका सगळे जाण आसता हांव सांगता न्हू त्यांच्या आधी मायक दी गोंयच्या PWD दिल्या आम्ही झगडा आमकां सविस्तर जे गव्हर्मेंटान आमचेर अत्याचार केला अन्याय केला तो कसो केला तो आमकां मांडपाक जाय कित्याक जाणा आयज तुमचे कडल्यान भाशा जी येता पळय हें वयचें ना तें वयचें ना तें खंय तरी स्टॉप जावंक जाय आमचो PWD इनवॉल्व ना हितून PWD पावर ना आतां PWD आतां पावर ना हितून जेन्ना PWD आमची सगळी जमीन आमी झगडटा जी जमीन एक्विशनाक घातली आनी ती काडून तांकां दिली तेन्नाच ते गॅजेट येयले कितें जावंक जाय आसलें हे लोकां कडेन ह्यो जमनी आहा त्यो कोमुंदात 4 म्हणटा त्यो हय ही कोमुंदात न्हू ही घरां 200 वर्सांची घरां आसा पळय प्रायव्हेट लँड ही प्रायव्हेट लँड कॅप्चर करता आसतना गव्हर्मेंटान कितें करूंक जाय आसलें तांकां नोटीस धाडूंक जाय प्रोसेस बरोबर मरे हो केलो कोणाक रायट आसा कोणाक एकट्याक रायट आसा बाबा हांगाच घाल म्हणून सांगपाक हो प्रोसेस केलो कोणीय जाव तो कोणीय जाव जेन्ना हो प्लांट केलो पळय हांगा 748 म्हणून आतां कळटा आमकां सुपर एक्सप्रेस हायवे म्हणून आमी हो गांव पाट जावंक दितले फुडें कितें करूं सांग ना प्रश्न होतो पळय आतां न्हू तुमी जे वक्तव्य करता कित्याक प्रेसाकूय सांगता प्रेस जेन्ना एक नोट दिता फ्लायओव्हर आतां पयर एका खंयच्या तरी हांव नांव घेयना प्रत्येक जो प्रेसवालो जेन्ना एक हें दिता पळय तेन्ना तांकां म्हायती आसपाक जाय बाबा हो जो प्रोसेस केला तो कंप्लीट आसा काय ना हे लोकांक खंयच विश्वासान घेतलेले ना बोमकाराक आनी हो जेन्ना रस्तो घातला हांगा तेन्ना कोणाक विश्वासान घेवंक ना आनी ही जमीन जी आसा जी जमीन आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हातींतली काडपा खातीर आमकां कोर्टानूच फायट करची पडटली हय मरे रस्तोच नाका नागझरी आतां पळय तुमकां आतां एक सांगता राव दुसरी गोष्ट तुका परतो आयक मरे 1.5 वर्स जाले परत विचारतालो नागझरी जे एरिया आसा पळय ते एरियेन PWD ची जागा कितली आहा म्हणून विचारतालो काय ना 1.5 वर्स सेक्रेटरी विचारला हांवें प्रत्येक ग्रामसभेक म्हाजो प्रश्न आसतालो तितून कितली घरां येता तुका खबर आसा म्हाकाय खबर ना तुमकां खबर आसा हांव सांगता आतां म्हाका क्लियर कर गव्हर्मेंट फोटिंगपणां करता कित्याक म्हणटा सांगता तुका काळी मातयेर जो सेकंड प्रोजेक्ट आहा ओपन कर म्हणून सांग आमचो एकूच डिमांड आसा आयज आमकां ग्रामसभेक एक डिमांड आसा सेकंड प्रोजेक्ट रेजोल्युशन घे रेजोल्युशन घेवया धाडुया ऑफकोर्स दिल्ली धाडपाचो गोवा गव्हर्मेंट धाडपाचो आतां दुसरे माझे नोटिफाय फुल जावंक जाय कित्याक प्रोसेस कंप्लीट आतां PWD मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरा कडेन आहा सगळे जाण या मरे PWD मिनिस्टरा कडेन आमी येता आनी दुसरी गोष्ट आनी एक गोष्ट म्हाका क्लियर करपाची आसा तुमी जे कितें पळय दुसऱ्याचेर एलिगेशनां करता पळय तेका मरे ते एलिगेशन करता आसतना न्हू सविस्तर तेजी आसता सेक्रेटरी तुका सांगता हांव जाल्यार तेजेर म्हाका काय ना हांवें रिएक्शनूय दिवंक ना कित्याक म्हाजें नांव गोंयभर पिड्यार जावंक ना पूण हांव ओगी आसा कित्याक जे संजय करता पळय न्हू झगडटा पळय न्हू हे ऑथेंटीक आसतात हे निलेश काब्रालाल जे टायमार तुमी प्रेस दिताले पळय ते टायमार हे निलेश काब्रालान म्हाका ऑफर धाडलेली जे टायमार तुमी प्रेस दिताले पळय ते टायमार हांव कोणाच्या तरी कॅबिनान आसलो आनी त्या टायमार
तो म्हाका हे दितलो बाबा तुजें घर कित्याक आयकून घे माझे आयकून घे हे रेझोल्युशनार म्हाका क्लियर करपाचें आहा. हे रेझोल्युशन जेन्ना तुमी धाडटा पळय न्हू, आता हे जे म्हाजेर फॉल्स एलिगेशन सरपंच आसतना धाडले म्हणटा पळय, तेजेर जी कॉपी तुमी धाडल्या पळय तितून आनी हितून सेक्रेटरी डिफर आसा काय ना? गेल्या मरे आनी हेजेर पळय म्हाजें नांव आसा सूर्या ओमकार म्हणून आसा कितें रे. आनी जेन्ना ही कॉपी वयता पळय न्हू तेन्ना हे रेझोल्युशन कितें आसा तें हेका अटॅच करून वचना. कायदो कितें सांगता एलोंग विथ रेझोल्युशन. माझे म्हणणें हेच क्लियर करपाक जाय. तुमकां सगळ्यांक सांगता हांव जे म्हाजेर एलिगेशन जाल्लें पळय म्हाका क्लियर करता. मागीर तूं उलय हांव आयकता. हांव क्लियर करपाक जाय, हांव झगडी करूंक शकना हांगा. म्हाका एक सांगपाक जाय हे रेझोल्युशन पळय हांगा ग्रामसभेक मांडलेलें दुसऱ्या जागेतून वगळावा म्हणून. पूण म्हाजेर एलिगेशन जालें कितें जाणा तूं हो रस्त्यार झगडटा आनी हेजी बायलूच हांगासर रस्तो घाल म्हणून सांगता. हे म्हाका खंय तरी प्रेसान म्हाका जालें म्हाका क्लियर करपाक जाय. तो प्रेसवालो हांगा आसतलो संतोष पळय हांवें तुजे कडेन म्हाका पळय तूं सांग रे तूं सांग जेन्ना रेझोल्युशन धाडलें तें 16 आयकून क्लियर करून दी म्हाका. हे जे धाडलें पळय कित्याक गव्हर्मेंटाकूय वचपाक जाय आनी जे आमदारान हें केल्लें पळय न्हू PWD मिनिस्टरान तेकाय हें कळपाक जाय बाबा ही फोटिंगपणां हे बोंकार सहन करून घेवचें ना. हें केल्लें 16 2016 बरोबर मरे. आयज जर तुमी सांगता आमकां तुमी आमकां हें दाखयली पळय विल्बर स्मिथान जो हें काडलेलो पळय विल्बर स्मिथाचो आमकां लागता. आज सगळ्यांक सांगता हांव तेंच्या समोर सांगता प्रेसाकूय सांगता आनी गव्हर्मेंटाकूय तुमच्या मार्फत वचपाक जाय. जेन्ना अलायनमेंट गॅझेटेड येतलो तो RV कन्स्ट्रक्शन करतले. आमी विल्बर स्मिथान काँग्रेसीन काडलेलो त्या लेआउटाचेर जे आमकां एक्विशनाक घातल्या पळय तेजेर केन्नाच आमी मान्य करचे ना. हो जो गव्हर्मेंट आसा तो फोटो उठलेलो आसा आमकां. तेणी जी विल्बर स्मिथान पळय अलायनमेंट काडलेलो ते हेजेर गॅझेट काडलेलो आसा. तो खंय तरी रिपेर जावंक जाय. आनी आयज जेन्ना वयर आयज एकूय लेटर वचोंक ना हेंचे PWDचे. अरे हे PWD आमकां फोटिंग कित्याक करता हांगासर. हे जे धाडटा आतां तुमकां रायट आसा कोणें सांगता कोणें म्हाका क्वेश्चन करचो. आज PWDक रायट आसा गॅझेट वयल्यान येयल्या उपरांत आसा रे कोणा PWDक आसा रायट आसा रायट जाल्यार गव्हर्मेंटानूय उत्तर दिवचें. म्हाका विचारपाचें आहा गव्हर्मेंटाक विचारपाचें आसा. आतां म्हाका CMाकूय विचारपाचें आसा. जेन्ना डिक्लेअर जालो एवॉर्डाक येयले मरे ऑलरेडी एवॉर्डाक येयले मरे आमकां गव्हर्मेंट मार म्हटलं लोकांक एवॉर्डाक येयल्यार रस्त्यार न्हिदचें पडटलें मरे आमकां. राव रे आतां जेन्ना गॅझेटार येयला पळय आमकां तो काडटलो जाल्यार रस्त्यार न्हिदून आमकां मरचें पडटलें. आयज आमचे 200 वर्सां आमी 200 वर्सां हे घरांनी रावल्ले आसा. ही जमीन ताब्यान दिली दिली मरे कोणें केली ही फोटिंग कोणें केली गव्हर्मेंटान केली मरे. आनी आयज झगडटा आसतना आमचे ना म्हाका तुमचे कडेन एक मागपाचें आहा. आयज गोंयभर नॅशनल हायवे कांयच करूं शकना. गोवा नॅशनल हायवे कांयच करूंक शकना. अपॉइंटमेंट घे तूं 7 मेंबर आणि कमिटी काढायला सांगता. एका कमिटी फॉर्म कर. तू लोकल मिनिस्टराक घे लोकल आमदाराक घे सगळ्याक फॉर्म कर आणि CMाक आता CMाक अप्रोच जावचो पडटलो. CM आज PWD आसा CMाकडे मिनिस्टरूच करू शकना CMूच करू शकता. आम्ही कोमोलला ते जमिनी घरा बांधलेत ना आमकां विचारतो भाडकार बरोबर प्रायव्हेट घाटी हे सगळे तूं सांगता मरे CM जर सांगता आयज गुणकाराच्यो हे केसी आपूण सॉल्व करतलो
मुणकाराच्यो आय सीएम जर सांगता आमकां मुणकाराच्यो आम्ही हांगा कोणाकडेन झगडो ज्यो गोष्टी घडल्यो पळय त्यो गोष्टी पळय गांवांत घडटा आतां एक म्हाका ते सांगपाच्या आमचो खेळ खूब जालो तूं अपॉइंटमेंट घे सावधान आणि तू हे टीमीचे एक मेंबर घे आनी कर आमका नाका घे आम्ही केन्ना मागलो आम्ही मागला केन्ना जाय म्हणून आणि 748 हायवे कितल्याय मिटराचो यो कितल्या हेचो यो सगळ्यांक मायक दी आनी Yes. Apa
आता हे क्लियर करपाक जाय आयज पंचायतीक हाऊस नंबर 109 आसा पळय आयका मरे मातसो बँड जालो अमन
काय फायदा ना एक मिनिट नॅशनल हायवे आम्ही रेग्युलेशन घेतला एक दरबारच्या सेंटरात एक दरबारच्या PWD आणि सीएमकडे वचपाचे हे डिसिजन अरे प्रेस मीडिया तू चांगलं सांगता ही पाहिजे ही PWD हे टेलिव्हिजन जर आम्ही वयताले सांगता